द लॉर्ड. कितल्या लोकांक देव जावन आसा मोगाळ देव. कितल्या जाणांक संपूर्ण गुण जाले. संपूर्ण गुण जाले. 1 2 3 4 5. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. 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 God is a healer. Hallelujah. आमचो देव जावन आसा मोग करचो देव. सुटका दिवचो देव. प्रेज द लॉर्ड. कितल्या जाणांक सर बरेपण तिके इम्प्रुवमेंट जालें. आमी आतां स्तुती कंटिन्यू करता. आराधना करून कंटिन्यू करता. ह्या वेळार पातयेन म्हाका संपूर्ण भलायकी मेळटली. हालेलुया. सकाळींच्या पयल्या घंट्यार स्वामी जेजू हर एकल्याक आमकां मेळोवंक येते आसा. हालेलुया. आमकां गोड करते आसा. हालेलुया. आमकां सुटका दिते आसा. हालेलुया. आमचो मोग कसो देव तो जावन आसा. हालेलुया. हर एक तुजे गुट ताका कळीत आसात. हालेलुया. तुजे कश्ट ताका कळीत आसात. हालेलुया. तुवें हेरांक सांगनातले दूख तुजे भितर आसले ताका कळीत आसा. हालेलुया. तुजे लागीं तो येते आसा आनी तुका आपटते आसा आनी तुजे हर एक दूख हर एक कश्ट संपूर्ण गुण करूंक तो शकता. हालेलुया. आनी तसो एक संकेत जावन आज सकाळींचे बडेच ताणें गुण करूंक सुटका दिवंक सुरू केल्या. हालेलुया. जेरुझलेमाच्या सिटीनी चलोवन आसलो तोच देव तोच स्वामी जेजू जो आसलो तसो आतां तसोच आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 एक बर आमचे हात आमी उबारया. तो जावन आसा पवित्र देव. आंज बडवे सर्गीय संवसारी स्तुती करीत आसात आनी तूं स्तुती करतना ही हांगासर सर आंज बडवे आमचे मोदे हजार आसात. स्तुती करते आसात. सोम्या मुखार सरेस्परा देवा मुखार पवित्र 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 म्हणून 24/7 कंटिन्युअस स्तुती करते आसात. आराधना करते आसात. आज तुका आनी म्हाका हें भाग मेळ्ळा सोम्या मुखार रावचे आनी आराधना करचे. ह्या वेळार कितेंय ते दूख कितेंय ते बेजाराय कितेंय अस्कत काय तुजे ते आसा जाल्यार ह्या वेळार सोम्याक तूं समर्पण दी. सोम्याक समर्पण दी. ह्या वेळार सर अस्कत काय सर भें मोसनांक भें आसा एका एका रितीचें भें आसा. सोम्याक समर्पण दी. Let us surrender to the mighty Holy Spirit right now. The Lord is showing His mighty presence is between us. The grace of the Lord is flowing mightily right now. I see the mighty Holy Spirit touching the lives of many people. The Lord is showing some people may experience a different experience right now. The Lord is touching you. The Lord is showing mightily that He is empowering you. The Lord is showing today the Holy Spirit will come into your life. Amen. And burn everything. Amen. Lord, I surrender these people unto you. Burn every aspect of their life with the mighty power of the Holy Spirit. Amen. Lord, as we pray right now that your power may come upon each person mightily, that your spirit may move mightily. Let there be no limit to your power. Every kind of sickness, every kind of blockage, every kind of attack, we surrender it to you. Today, let them experience the mighty Holy Spirit. Amen. Jesus, as you are showing that you are touching different people right now, may your Holy Spirit come in their life mightily. Amen. Break every bondage. Amen. Let the anointing Amen. break everything. Amen. Jesus, I surrender them to you. Right now you are showing supernatural elevation. Amen. Lord, I thank you for that. Jesus, come into their life mightily. Thank you, Lord. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तूं पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तूं पवित्र देव. पवित्र देव तूं पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तूं पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तूं पवित्र देव.
Hosanna, Hallelujah, Hallelujah, 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 Hosanna, Hallelujah. तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, पवित्र देव, अरे थोड़ा दया, पवित्र देव, पवित्र देव, तू पवित्र देव, पवित्र देव, तू पवित्र देव, इस्रायेलाच्या स्तुतीचे आसनात वस्ती करसो देव, तू पवित्र देव, इस्रायेलाच्या स्तुतीचे आसनात वस्ती करसो देव, तू पवित्र देव, इस्रायेलाच्या स्तुतीचे आसनात वस्ती करसो देव, तू पवित्र देव, इस्रायेलाच्या स्तुतीचे आसनात वस्ती करसो देव, तू पवित्र देव. हालेलुया, Hosanna, Hallelujah, Hallelujah, 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 Hosanna, Hallelujah. आदरणीय आम्ही स्तुती करूया इकडे बोला अधिक खरान पवित्र देव जाऊन असो तो तो पवित्र पवित्र जाऊन असा तो पवित्र जाऊन असा आणि किती किती नितळ नाही असले ताच्या समकार वसाना ताच्या समकार वसूंक सकना ह्या वेळार तुझे मौत तुझे काळी सोम्याक तू समर्पण दी ह्या वेळार कितें तुझे थंय आसा जाल्यार कितें तुका भोगता जाल्यार ह्या वेळार कितें असकत काय सोम्याक समर्पण दी कित्याक देवाचे उतार म्हणटा कीर्तन 32 अशें म्हणटा जांचो गुन्यांव भोगसाला जांचे पाताक माफ जाला ती करीन सुभागी म्हजे फाटल्यान म्हणा जांचो गुन्यांव भोगसाला जांचे पाताक माफ जाला ती करीन सुभागी जांचे सरस्पोर गुन्यांव लायना जांच्या काळजांत कपट ना ती करीन सुभागी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 ह्या वेळार हात आमचे उभारया कितें आमकां काळजांत आनी मनांत सर वचकत काय आमची कितें बेजाराय आसा कोणाक तुवें बगसूंक आसा ह्या वेळार सोम्याक समर्पण दी आनी बगसणें मागोवंक आनी बगसूंक तूं कृपा माग तुमी दाखोवन आसा मस्ताना थंय भें आसा हांगासर भें आसा मस्त भें आसा ह्या वेळार सोम्याचे सकत बळादीक तरान वळोन येता आनी देवाचे उतार आयकाते आसतना आज सांजे भितर ते संपूर्ण सुडका मेळटा म्हणून थंय दिवस बजायते आसा एकल्याक हांगा पोटांत मस्त तेदळा इन्फेक्शन येवनूच आसता तेदळा प्रॉब्लेम येवनूच असतात आज सांजे भितर संपूर्ण देवाचे उतार आयकतना ह्या सेशनान सगळ्या दिसाच्या रितीरेंत भाग घेतना संपूर्ण भलायकी मेळटले म्हण देव बसयत आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 एका कुटुंबाचे कुटुंबा जिवीत थंय एक नवे सकत देव धाडटा आनी गुण करता ते कुटुंबा जिवितांचे मोदें मस्त बेसाराय आसा आनीक तांच्या कुटुंबांत सांगाता रावतात जाल्यार तांचे एकामेका मदें मस्त मनांत बेजाराय आनी मनांत दूख आसा एकामेका थंय समगट उलोवणें ना
ह्या वेळार सुमी जेजू ते सर्व सुटका दिता म्हण बसयता आसा. हाजी सकत, हाजी पवित्र सकत, अभिषेक करची सकत, सुटका दिवची सकत हे सर्व मोड घालता म्हण सुमी बसयत आसा. आनी हे तूं मागोन आसा ह्या वेळार, हे मागोन आसाय हे एक रिलेशनशिप समा जावचे खातीर आनी तें समा करता म्हण सुमी बसयते आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. पांयाच्या कोटी पांदा दूख आसा, पांया पांदा दूख आसा. ह्या वेळार आज तूं मागते आसतना ती पांया पांदा आसली दूख उणें उणें जायत, आतांच उणें उणें जायत आयल्या आनी ती संपूर्ण गुण जातली. हालेलुया. आनी तेगा जाणां आसा, तेगा जाणां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. एक घडी भर आमी छोरान वडा थाळ्यान सोम्याक स्तुती करया. आमकां सोम्याक समर्पण दिवन कितेंय असकत काय आमचें तें आसा जाल्यार आमी एक घडी भर बक्षाने मागून सोम्याची सकत मागून घेवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. उरबा शांदर दुरबरा बरा, इठी कोरबा शांदर दुरबरा, इथा पापा तुरो तोरबरा बरा. Fill us with your power, Lord. Fill us with your anointing, Lord. Touch each and every one of us, Lord. Uraba shabara bara, eta roto matita tebara, eta papa papa papa, uroko shekolo parandara bara, isya paramaria, etilia shalala randara rara, diba baba 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 shalala bo, iriko bara, mighty healing in the name of Jesus. Uro shandara bara, isya karatola bara, kundara bara bara. आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे. समय का मैं आराधना करिया. आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना, आराधना यीशु तुझे. मोसणाची तकलीफ फटाफट या वेळार गुण जाते आसा, तकलीफ फटाफट गुण जाते आसा. वस्तू तकलीफ फटाफट आयिल्ल्यात, तकली दुखीन आयिल्ल्यात ह्या वेळार सुमी सुटका दिते आसा. दोगा जाणांक टेन्शन आसा, वस्तू दराचें टेन्शन आसा, ह्या वेळार सुटका जाते आसा. देवाची सगळ्यात बळवंतरान बाळगते आसा. हालेलुया, हालेलुया. यीशु तुझे, आराधना, आराधना यीशु तुझे, खालसा दाव सुम्याक समर्पण दी. स्तुती कर. खालसा दाव. आराधना यीशु तुझे, आराधना ओरोबो शंदरा बंदा. ओ आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना, आराधना ಎಲ್ಲರೂ आराधना, 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 आराधना. कितले जणांक तकलीफ फडाफड आणि फाट दूख आसा. ह्या वेळार फाट दूख आसा, फाटीची दूख, फाटीच्या चेकण्याची दूख, जॉईंट दूख आसा. ह्या वेळार सोब्याक समर्पण दिवया. हात तुमच्या उभारी आणि सोब्याक समर्पण दिवया. ह्या वेळार देवाची सगळ्यात बळान वळोवन येते आसा. तुमकां गुण करची सकत, तुमकां सुटका दिवची सकत ह्या वेळार वळोवन येते आसा. स्तुती करीत राहा, स्तुती करीत राहा, स्तुती करीत राहा. Lord, let your power descend upon them right now. Every pain in the back right now be healed in Jesus' name. Every pain in the back right now be healed in the name of Jesus. Let them be set free and be healed in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आराधना यीशु तुझे, आराधना, आराधना in the name of Jesus. Be set free in the name of Jesus.
आराधना यीशु तुझे Thank you, Father. Thank you, Lord. आराधना यीशु तुझे आराधना यीशुविगे आराधना यीशुविगे ನೀವು ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ आराधने यीशुविगे तुझे खाली आराधने यीशुविगे तुझे सुनकर तुझे देवाते तुझे खाली सुन ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ आराधने यीशुविगे सगळे तुझे सत्य सगळे तुझे सोम्यात तुझ्या देवात तुझे सुरेश्वर रायात या वेळार तुका सुनका देव सत्य देवात तुका बोल देव सत्य देवात आराधना वडा थाड्या सुधिकर यावेळा समर्पुंडी आणि सुधिकर यावेळा समर्पुंडी आणि सुधिकर यावेळा समर्पुंडी आणि सुधिकर यावेळा स्वामीची तुझं अद्भुत सत्यन भरते असा सुधिकर हालेलुया 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 आराधने
सगळ्यांच्या देवा तुम्ही आज येशू ख्रिस्त आमचे मोगाळ रक्षक तुझे सोम्या आणि देवा आणि सडवंदरा सोम्या तुका आम्ही स्तुती करता तुझी आम्ही स्तुती करता आराधन करता हर गान देता आणि होगलाप देता सोम्या तुझे केल्या सर उपकारा खातीर आम्ही हर गान देता तुझे सदरे मुखार ह्या वेळार आमकां आज स्तुती करूंक आनी आराधन करूंक फावो केल्या खातीर तुका आमी अर्घां दिता सोम्या आमकां तुजे सक्तीन खबर तुजे उतार आयकतना आमचे काळीज आमचे मौन ह्या वेळार तुजे बळादीक सक्तीन बरोवन दी आनी सोम्या तुजे उतार मुजे थंय रोम दी मुजे थंय भलायकी मुजे थंय सुटका मुजे थंय तुजो मोग बरोवन दी आनी तुजी कृपा मुजे थंय सर आनी सर वळोवन आमी मागता सोम्या तुजे उतार आमी आयकतना मुजे खाण मुजे आत्मीक दोळे मुजे आत्मीक खाण तूं उगड सोम्या ते उदार मुजे थंय क्रियात्मक जावं दी सोम्या म्हाका भलायकी हाडून दी सुटका हाडून दी जेजूच्या बळादीक नांवान आमी मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. मोगाच्या भावांनी भयणी बोवरतो दीस पेंतकॉस्टचो दाबाजीक परबेचो दीस आनी आयच्या दिसा आमचे लागीं देवान उलोवंक येवचिला फादर जॉर्ज कारमवेली मुखांत्र नावार्दीक प्रसंगदार तशेंच एक मोवाळ व्यक्ती आज आमच्या मदें ते आसात कॅथोलीक कॅरिझमॅटीक एकतराच्या नांवान आज आमी तांकां भरपूर रितीन स्वागत आनी सुस्वागत म्हणटा तुमच्या ताळया मुखांत्र तशेंच भाशांतर करूंक भाव डॉल्फी लोबो आसा ताकाय आमी स्वागत प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. एक घडीभर ह्या दोगांचेर आमचे हात उबारया आशिर्वादाचे हात बेसांवाचे हात ह्या घडये तांचेर वळोवन दीत सर्गीच्या वो मोगळा बापा आयच्या दिसा विशेष रितीन तुजो पवित्रत्व आमचेर तराळ मापान पेटोवन दी येदोळसो तुवें आमचे थंय वतलाय तो पवित्रत्व आज जळोवन दी तुजी कामां करूंक तुजी महिमा प्रगट करूंक धैर्यान बोळान आनी मोगान हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Lord have mercy. Lord have mercy. Christ have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Father. Praise you, Father. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Father. Love you, Father. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Love you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Loving Lord Jesus. Love you, Lord Jesus. Let your name Let your name be held holy
be held over holy. nations and generations. All nations and generations. Hallelujah. 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 Praise you, Father. Praise you, Father. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Let us make sign of the cross on our forehead and on our chest. आमच्या कपालाचेर आनी हृदयाचेर कुर्सो सुगुरता आमी घालया. Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to the preaching of Saint John. जुवंच्या वांजेला प्रमाणे आमी शुभ वार्ता पळयता वाचता. Chapter 20, 20 अवस्वर verses 19 onwards. 19व्या वळींतल्यान मुखार. On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit." आयच्या दिसा ससू वो वांजेल पदऱ्यापान आमकां आमचे मुखार वाचलो. कशें जुदेव बियान दारां दंपून एकठांय जावन आसले तोवळ जेजू तांचे मदगांत येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. Praise the Lord. म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी कडवळ दाखयलें आनी सोम्याक पळोवन शीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, "शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां." अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, "घेया पवित्र आत्म्याक." Praise the Lord. Praise the Lord. Today is the day of Pentecost. भाव भयणीनो, आज पेंतेकोस्ताची परब. Today is the day of sharing the Spirit of Jesus Christ. सोम्यान आपलोच आत्मो आमचे थंय वांटून घेतलो. Today is the birthday of the Universal Catholic Church. कातोलीक पवित्र सभेचो जल्मा दीस आज. Today is the birthday of every Christian. हर एका कातोलीक क्रिस्तांवाचो जल्मा दीस आज. Today is the birthday of every baptized Christian. बावतिस्म घेतिल्ल्या हर एका क्रिस्तांवाचो आज बर्थडे जावन आसा. So wishing you all happy birthday. ते देखून भाव भयणीनो, सर्वांक तुमकां ह्या तुमच्या जल्मा दिसाचे शुभाशय आमी मागता. Happy birthday. हॅपी बर्थडे टू यू. Look around you and say happy birthday to all sitting around you. Say. तुमच्या बवरे असल्या 5 जाणांक सांगया हॅपी बर्थडे म्हणून. Happy birthday in Jesus. Say. हॅपी बर्थडे म्हणून सांगया एकामेका शेक हँड करून. Shout and say. Not look at me and say. Look at the others who are sitting side by you and tell them happy birthday in Jesus. तुमच्या बवरे असल्या तोंडार हासो दिवन सांगा, बरो जल्मा दीस बा, हॅपी बर्थडे म्हणून. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let us come to the holy gospel of Jesus today as we have heard it. आमी परतून वांजेला कुशीन या. It's after the resurrection. जीवनपणाच्या उपरांत घडिल्लें घडितें. After the resurrection of Jesus, he is appearing before his disciples. आपल्या शिसांक सोमी जीवनपणा उपरांत परत दिश्टीक पडलो. What about the disciples? पूण शिसांची गजाल कितें? Terrified, feared, afraid of everything. ते भियेल्ले, कंगाल जाले, आपादेरान खावजेनेन भरून गेल्ले. Suffering from mental conflict. तांच्या मोतींत जायते संघर्शां आसलीं. Feeling a sense of being orphans. आनी तांकां एका तराचे आघात म्हणले बरी जाल्लो. For the last 3 years, the one who guided me, the one who led me, one who fed me is no more. फाटल्या 3 वर्सांनी जासोत आनी फटलाव केल्लो आपले
ताका कष्टावन दोग दोन कुर्सार मारला तो नंच जाला. We were blindly following him. आमी एका आणल्या बरी ताचो फटलाव करून गेल्ले. We saw him doing miracles. ताणे अजप आश्चर्य अद्भुतां करतना आमी ताका पळयलो. We saw him forgiving sins. पातकां बक्षिताना आमी ताका देखलो. We saw him healing the sick and afflicted. पिडेस्तांक आनी दंडसतल्यांक गुण केल्ले आमी पळयल्ले आमच्या दोळ्यांनी. We saw him raising the dead. मेल्ल्यांक जिवंत केल्ले आमच्या दोळ्यां मुखार आमी देखले. We saw him commanding over the powers of universe. या सृष्टीच्या शक्तीचेर तसो अधिकार आमी देखलो. And the powers of the nature were obeying him. सगळ्या सृष्टीचेर ताची पदवी आमी देखली. We saw them, we saw him praying in loneliness. आणि एकसुरपणांत तो मागणे करनासतना आमी पळयले. We saw him being in union with someone who is in heaven. सर्गीच्या बापा लागीं मागण्यांत एक कोटोन आसले आमी अनुभव केल्लो. That someone who is in heaven, he called him Abba, Father. आणि त्या अदृश्य देवाक ताणें आमकां बापा म्हूण उलो मारूंक शिकयलें. He was caught up by the soldiers of Roman Empire. ताच्या रोमाच्या शिपायांनी ताका कैद केल्लो. They tortured him. ताचे तांणी जुलूम केलो. They abandoned him, ridiculed him, ताची तांणी नकलां केली, ताका कश्टिलो, sentenced him to death. आनी ताका कुर्साचें फर्माण दिवन कुर्सार मारलो. As a cursed one, शिराप पडलेलो जावन ताका तिरस्कार केलो. he was taken to the top of the Mount Calvary. आनी काल्वारीच्या दोंगराक ताका व्हेलो. He was crucified, थंयसर ताका कुर्सायलो, killed. ताची खुनी केली. He is dead and gone. आनी तो अखेर जालो. Now he is buried. ताका निकेपिलो. Now he is not with us. आनी तो आमच्या मदें ना. This is my condition now. असली जावन आसा परिगत मनशाची. That was the situation of the disciples at that moment. शिसांची परिगत तीच जावन आसली त्या वेळार. They were afraid of Jews जुदेवांच्या भियान ते आसले. because they were trusting on Jesus himself. कित्याक जेजूचो फटलावदारी ते जावन आसले. Then now they are afraid of themselves. आतां आपणाचेच भेन तांकां लागलां. Why? Because they followed Jesus alone. कित्याक जेजूचो एकलोसो मात तांणी फटलाव केल्लो. Now they are afraid of outside world around them. आतां तांच्या बोवारी आसच्या संवसाराची तांकां भिरांत दिसूंक लागल्या. That's why they are inside the closed doors. आनी देखून बागलां दारां दंपून ते आतां भितर आसात भियान. Afraid of everyone and everything. हर एकल्याचें आनी हर एका संगतीचें तांचेच तांकां भेन दिसूंक लागलें. Mentally scattered. आनी मानसीक रितीन ते सगळे सलवाल्यात. With broken hearts. काळजां पापसाल्यान. With no plan of life, they have gathered over there. कसलोच बरवसो नासले जावन थंयसर ते गळोवन गेले बरे आसात. Tightly closed all the doors of windows and doors. सगळीं बागलां भायर आनी भितर तांणी दंपून विचार केल्यान. They considered themselves to be safe in the closed door. आनी दारां दंपून आसले कडेन आपूण भद्रतेन आसा म्हण तांणी लेखलें. But there came someone. आनी आपले असल्या परिस्थितींत तांच्या मध्ये येता एकलो. Jesus came inside. जेजू तांचे मदगात येवन रावलो. Saluted them. Peace be with you. तांकां ताणें नमान केलो, शांती तुमकां म्हण. You know the word Jesus used? कसलो शब्द जेजून उपेग केलो? Shlama amkon. Shlama amkon. आनी हो शब्द जेजून उपेग केलो. East Syriac word which Jesus used to salute them. Shlama amgon. Peace be with you. त्या शब्दाचो अर्थ जावन आसा, नामानाचो अर्थ जावन आसा शांती वा समाधान तुमकां. Jesus came and stood in their midst and said to them, peace be with you. When he had said this, he showed his hands and his side. जेजू तांचे मदगात येवन रावल्ल्या वेळार आपणाचे हात केळ्यांनी पापसाल्ले हात आनी गायी ताणें तांकां दाखयले. All of a sudden the disciples rejoiced when they saw the Lord. आनी ते सगळे शर्मेवन आनी अजाप जावन ताका पळोवंक लागले संतोशान. Jesus said to them again, peace be with you. पूण सोम्यान ताका नमन केलो, वंदन केलें, शांती तुमकां म्हणून. And he says, as the Father has sent me, I am sending you. सोम्यान मन दवरून तांकां म्हळें, जशें बापान सर्गींच्या आपणाक धाडलो तशें हांव तुमकां धाडटां. I am taking this phrase especially from St. John's Gospel. As
my Father has sent me, I am sending you. आज तुमचे मुखार हिंच जेजूची उतरां जशें बापान आपणाक धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा ही उतरां आज नियाळाक घेता. In the same pattern, there is one more reference in the John 9 Gospel, that is in chapter 15, verse 9. जो आमच्या 15व्या अवस्वरान 9व्या वळी मुखार आमी हिंच उतरां थंय वाचता. There the word is, as the Father has loved me, so I loved you, remain in my love. थंयसर आपल्या खाशा अपोस्तलांक सुमयान म्हळें जशें हांव म्हज्या बापाच्या मोगांत आसां आनी रावला तशें म्हज्या मोगांत तुमी रावंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. So the first reference, as the Father has loved me, I love you, remain in my love. जशें बापान म्हजो मोग केला ताच्या मोगांत हांव रावला तशें तुमी म्हज्या मोगांत रावंक जाय. In the same way, the second reference, as the Father has sent me, I am sending you. दुसरें आमकां रेफरन्स मेळटा जशें बापान म्हाका धाडला तशेंच हांव तुमकां धाडटलो. This is something very particular to John 9 Gospel. ह्या सांजोवच्या वांजेलाची एक विशिश्टता ही जावन आसा. And these two references together is suggestive to the identity of every Christian. आनी ही जावन आसा आमची अस्मिताय देवाच्या उतरांतल्यान आमी घेतिल्ल्या वेळार आमचे विशयी आमकां कळची. Simply to say, as the Father has loved me, I loved you, remain in my love. सोंप्या रितीन सांगचें जाल्यार तें अशें जशें बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला म्हज्या मोगान तुमी रावा. As the Father has sent me, I am sending you. Receive the Holy Spirit. जशें मन धरून तो म्हणटा जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटलो आनी ह्या पासत घेया पवित्र आत्म्याक. Two things are important. ह्यो दोन संगती गरजेच्यो. Jesus is not alone. जेजू एकलोच न्हय, एकसुरो न्हय. He did not come by his own. आपणांतल्याक तो येवंक ना. He was sent. ताका धाडलोलो. Sent for me and you. आमचे पासत ताका धाडलोलो. He came down here on earth for me and you. ह्या भुंयतळा आमचे पासत म्हजे पासत तुजे पासत ताका धाडलो. That is the revelation contained in this message. ह्या संदेशांत ही बरी खबर आमकां मेळटा. As the Father has loved me, I love you. जशें बापान म्हजो मोग केला तशें हांव तुमचो मोग करीत आसां. Jesus gave us the love of the Father in its fullness, in its full warmth and energy. बापाच्या मोगाचे संपूर्णतेचो वांटो आनी संपूर्णतेन जेजू आमकां अनुभव करूंक दिता. You are full of love. आनी ह्या पासत आमकां देवाच्या मोगाची संपूर्णता लाभल्या. Because Jesus loved you, the love with which the Father sent him. जेजू आमचो मोग करता कित्याक त्याच मोगान ह्या बापान आपणो मोग केला, आमचो मोग केला आनी ताका धाडला. You are in love. आमी देवाच्या मोगान पात्र जाल्या. You are in love with Jesus. जेजूच्या मोगाक पात्र जाल्या. You are united with Jesus in love. जेजूच्या मोगांत आमी एकवटल्या. Is it? You are united with Jesus in love. असलो अनुभव आमकां आसा की हातूंत एरकन सांगया आमी येस ऑर नो म्हण. To those people, Jesus says the second commandment, that is, as the Father has sent me, I am sending you. असलो अनुभव तुमकां आसा देखून जेजू तुमकां सांगता You have to go out. बापान धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा. You have to go out, तुमी भायर सरून वचूंक जाय. carrying Jesus in you. जेजू सोम्याक तुमचे थंय व्होवंक जाय. That comes the next sentence. आनी दुसऱ्या वाक्याक आमी येता. As the Father has sent me, so I send you. And when he had said this, he breathed on them ही उतरां तांकां सांगलें सोम्यान म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक and said, receive the Holy Spirit. आनी तांचेर ताणें स्वास सोडलो. Hallelujah. हालेलुया. What happened at that moment of time? त्या घडये तांचें थंय कितें घडलें? Jesus breathed on them. जेजून तांचेर स्वास सोडलो. There is one more official breathing from God upon the creatures. Where is it? Genesis 2:7. उत्पत्ती ग्रंथांत आमी ओचू शब्द थंयसर अनेक रितीन वाचता. God made man from the dust.
धुळीतावन देवान मनशाक रचलें breathed into his nostrils his life-giving principle. आनी देवान सर्वेस्परा देवान ह्या आपणे रचलेल्या मनशाच्या नाका फुड्यांनी आपलो स्वास सोडलो. Man became a living being. आनी मनीस एक जिवी जालो. Man became a living being. मनीस एक जीव आसलो व्यक्ती जालो. Spirit of God, breath of God in body. That is human being. धुळीतावन रचलेल्या जीवनांतल्या मनशांतय सर्वेस्पर आनी जिवंत देवाचो स्वास देवान घाल्ल्या वेळार मनीस एक जीव आसलो व्यक्ती जावन बदललो. Life of God existing in body, human being. मनशाच्या कुडींत देवाचो जीव आनी श्वास वस्ती करूंक लागलो. Love of God existing in body, human being. मनशाच्या कुडींत देवाचो मोग वस्ती करूंक आयलो. Divine life existing in body, that is मनशा human कुडींत being. दैविक जीव आनी दैविकपण पिडार करूंक आयलें. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. But that was the act of creation. Creation. हे जावन आसा एक करणी रचनेची करणी. In the Old Testament, when God breathed his life-giving principle into the nostrils of human being, मनशाच्या कुडींत देवान आपलो आत्मो श्वास जावन सरलो. that was the act of glorious creation. आनी देवाची महिमेची करणी ती जावन आसा रचनेची करणी. But we know in later days to come, showed in the history of our faith, man fell down, again fell down from sinfulness to ugliness to wretchedness to total destruction. He went on falling down. आणि हर एका मनशाची आनी आमची चरित्राय जावन आसा इतल्या महिमे भरीत स्थानांतावन मनशान आपले पवित्रपण महिमा देवान दिल्ली होगडायली आनी मनीस इतल्या अधोगतीक आनी कीळपणाक पथकाक देवलो, खोटेपणान बुडलो. Even at that moment of total destruction, God did not abandon him. पण मनशाक देवान सांडून घालूंक ना. John 3:16-17. जुआंव अध्याय 3 16वी वळू. God so loved the world that he gave his only begotten son. आणि असल्या पथकाच्या उपरांत लोळून गेल्ल्या मनशाचो देवान असोय मोग केलो की आपल्या काशा पुताक बाकी दवरसतना मनशाक वपसून दिलो. For our righteousness, for our deliverance, for our purification, for our deification. आमच्या सल्वासो पसोत, आमच्या भाग्यवंतपणाक पसोत आणि सल्वासो पसोत आपल्या पुताक देवान सोडून दिलो. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Jesus came down on earth. जेजू आमच्या या भुंयतळाक देवन आयलो. Isaiah 14:7. इजायचो ग्रंथ आमकां सांगता And 7:14. परतून सांगता सातव्या अध्याय 14 वळी. A virgin shall conceive and give birth to a child. He will be known Emmanuel, that means God with us. एक अंकुर गर्भेस जातली, एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमानुएल तशें म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हणून अर्थ जाता. In the fulfillment of the time, आणि वेळ काळ भरती जाताना हे जारी घडतलें, पूर्ण जातलें. Jesus, through his presence, through his words, through his commandments, through his teachings, through his advices, through his exhortations, through his miracles, through his signs, through his symbols, explained the mercy of God the Father. जेजून आपल्या उतरांनी चिन्येच्या गणिता निमती, अद्भुतां करण्या निमती, शिकवणे निमती हर एका रितीन जेजून देवाची अगणित खाकुळत मनशाक कुळातय आपणे ताणे दाखोवन दिली आनी आमच्या अनुभवा काडली. And invited each one to come back to the mercy of the Father. आणि जण एकल्याक जेजून आपण दिले ह्या देवा बापाच्या मोगाच्या संबंधांत ताच्या खाकुळती थंय तुवें फाटी येवंक जाय म्हणून. So that he may find peace, joy and deliverance in him. आणि अशे फाटी आयिल्ल्यान तुज्या भितर तुज्या कुटुंबांत संबंधांत शांती, समाधान, तृप्ती, भद्रती तुका मेळटली. And to fulfill this promise, he gave up his life. आणि आपणे सांगले सत म्हूण दाखोवच्या खातीर खुर्साचेर जेजून आमचे खातीर बलिदान भेटयलें आपणाकच.
So Jesus' sacrifice is over. जेजून सगळी जिणी बोर त्याग सॅक्रिफाइस करून आमचे पासून तो जियलो. Now, by the blessings and benefits of his holy sacrifice, he is recreating the new generation in the New Testament. ताच्या भाग्यवान सॅक्रिफाइसा जीवनपणा वरवीं सगळी सृष्टी तो नव्यान आसा करता, नव्यान रस्ते आसा. Now, when Jesus breathes on his disciples, it is the act of recreation of the New Testament generation. आणि देवाचो जीवन पूत तो पुनर्जीवन ख्रिस्त आपल्या शिसांचे श्वास सोडताना गेया पवित्र आत्म्याक म्हणून नव्या रचनेचे काम तो पुन्हा नव्यान आरंभ करता, नवी रचना आसा करूंक. In the Old Testament, it was creation. In the Old Testament, it was the act of creation. In the New Testament, it is the act of new creation. पोरण्या सोल्यांत ते पहिल्या रचनेचे काम जावन आसले, पूण नव्या सोल्यांत जेजून आपलो श्वास सोडलो तेन्ना नव्या रचनेचे सगळे नवे करचे काम त्या घडये आरंभ केले जेजून. How did it happen? हें घडलें कशें? And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. जेजून त्या वेळा उद्गारलो सोप जावन आसा, घेया पवित्र आत्म्याक. For many years, this was a point of reflection in my mind. I could not get a clear answer. After breathing upon them, he said, receive the Holy Spirit. How is it possible? How is it possible? How is it possible? For many years, this was a point of reflection within me, but could not get an answer. जायते वर्सां पाद्राप ह्या विशयान ध्यान करीत रिफ्लेक्शन करीत आसलो. हें कशें साद श्वास सोडल्या वेळार पवित्र आत्म्याक घेया म्हणल्या वेळार कितें घडता, हें कशें घडचें म्हणून आपूण आपणांतल्या चिंतून आसलो म्हणटा. I was going on questioning, how is it possible? Breathed upon them. Okay, Old Testament is there. Breathed on them and he became a living being. And in the New Testament, he is after resurrection. That is, Jesus is in the transformed body, not in physical body. Jesus is not in his physical presence. He is in his transformed presence. Okay, after resurrection. And how is it possible? He breathed on them and said, Holy Spirit, receive Holy Spirit. And how is it possible to receive the Holy Spirit when he breathed upon them? How could it happen? परमेश्वरान आमकां समजता देवान श्वास सोडलो आनी ती जिवी मनशां जाली, जीव आसली मनशां. पूण जेजून श्वास सोडलो शिसांचेर आनी घेया पवित्र आत्म्याक म्हणटाना नवी रचना जावन बदलचें कशें म्हणल्यार आपणाक समजना. जायतीं सावलां म्हज्या मोतीन ते घुसपड गोंदळ उदेल्ली. One day I was going on reflecting on some other passage to deliver a speech to the youngsters of Bhopal College. There is a college, so I was getting ready, preparing to give a lecture, give a talk to the youngsters of the college there in Bhopal. भोपाल म्हणले कडेन एका युवा जणांक रेतीन दितना एक शिकोवण दिवंक आसली. ह्या वेळार दुसरें एक देवाचे उतराची वाक्य आपूण नियाळ करनासलो, तो वळी एक उजवाड आपणाक मेळ्ळो. There came into my mind one word, 1 Corinthians 15:45. There came to my mind a divine word, 1 Corinthians 15:45. कोरिंथकारांक बरयल्या पहिल्या पत्रांत 15व्या अवस्वरांत 40 आनी 5व्या वळींत थोडो उजवाड त्या उतरांतल्यान म्हाका मेळ्ळो. 1 Corinthians 15:45. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र 15वो अवस्वर 40 आनी 5वी ओळ. Carefully listen, prayerfully listen. So too it is written, the first man Adam became a living being. The last Adam, a life-giving spirit. आमी चिंतून मोतींत आटोवन नियाळया. 45ನೇ ओळ पयलो कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र 45ನೇ वाक्य 15व्या अवस्वरांत. पवित्र पुस्तक म्हणटा पयलो मनीस आदाम एक जिवी जालो, पूण निमाणो आदाम म्हणजे जेजू ख्रिस्त जिवीत दिता तो आत्मो जालो. The first Adam became a living being, receiving the psyche, pneuma, soul from the Lord. पयलो मनीस आदाम परमेश्वरांत देवातावन श्वास घेता,
आत्मो घेता आनी ताचे भितर जीव येता आनी जीवचो जीव आसलो मनीस जाता. But the last Adam, who is the last Adam? Who is the last Adam? The last Adam became a life-giving spirit. आनी निमाणो आदाम जो जेजू ख्रिस्त म्हणटा पवित्र पुस्तक तो जीव दिता तो आत्मो जालो. Hallelujah. 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 This is the revelation. This is the revelation. The last Adam, Jesus, became a life-giving spirit. हे जावन सा उगडापण नवे उगडापण दैविक सतांचे निमाणो आदाम जेजू ख्रिस्त पवित्र आत्मो आमकां दिता तो आत्मो जावन रूपांतर जालो. Now read. And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. And what was the Holy Spirit? It was the Spirit, the life-giving Spirit of Jesus himself. आणि जेजून गेया पवित्रत्म्याक श्वास सोडताना जेजू आत्मो जावन असो देखून देवाचो पवित्र आत्मो तो जावन असलो देखून आता तो आमकां म्हणटा गेया ह्या पवित्रत्म्याक म्हणटाना तोच आत्मो जावन आसा. It was Jesus himself who got inside them. आणि तांचे भितर तो आत्मो जावन जेजूस आत्म्या स्वरूपी तांचे थंय प्रवेश जालो. It was the Spirit of Jesus filled in them. जेजूचो तो आत्मो जेजू आत्मो जावन बदललो पुनर्जीवनपणा मुखांतर तो तांचे थंय जल्म घेता वा प्रवेश जाता. They became carriers of Jesus' Spirit. त्या घडये तावन जेजूक आपणा थंय वोवोवचे व्यक्ती ते अपोस्तल जावन बदलले. They became powerful because Jesus' Spirit filled them. जशे जेजू देवाच्या शक्तीन शक्तिवान जावन असलो की ती सकत आता जेजू तांचे भितर घालता आणि जेजू थंय जिवंक येतात ते देखून ते शक्तिवान जावन बदलतात. They became courageous to preach about Jesus Christ because the power of the Most High, the power of Jesus Christ was driving them. जेजूच्या जीवनपणाची पवित्रत्वाची सकत तांकां धैर्यान भरता आणि जेजूच्याच शक्ती ते भरले संपूर्ण बदलून ते भायर येतात. Hallelujah. 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 Lift up both the hands to the Lord and say hallelujah. दोन्ही हात उभार म्हणया. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Let your breath Let your breath fall upon me. fall upon me. Fill me. Fill me. Anoint me. Anoint me. Hallelujah. Hallelujah. Anoint my family. Anoint my family. Let your spirit Let your spirit consecrate my family, my family, my dear and near ones, my near and dear my ones, desires, my desires, my plans, my prayers. my prayers. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Worship you, We Lord. worship you, Lord. Make a sign of the cross on your forehead and on your गुरसोचो chest. गुर्त घालता आमच्या कपालाचेर वंटांचेर आणि हृदयाचेर. Hallelujah. Hallelujah. So, Jesus, who was in transformed form, presence, became the life-giving spirit and went inside each disciple. पुनर्जीवन जाल्लो ख्रिस्त आता आत्मो जाला आत्मिक स्वरूपी जाला आणि तांच्या काळजान तांच्या जिणयेंत तोच प्रवेश जाता. This is the real Pentecost. हे जावन सा नीज पेंतेकोस्ताचो अर्थ. And therefore, particularly in John 9 Gospel, we don't find any reference about Pentecost. आणि त्या देखून जुवांच्या वांजेलांत पेंतेकोस्त म्हणल्या शब्दाचो आमकां खंयच उल्लेख मेळना. The real Pentecost is infilling by the Spirit of Jesus. आणि देखून पेंतेकोस्ताचो नीज अर्थ जुवां आमकां उगडाप करता की पेंतेकोस्त म्हळ्यार पुनर्जीवन जावन आत्मिक स्वरूप जावन बदललो ख्रिस्त आमचे भितर येवन बिडार करूंक जिवंक येता. Hallelujah. 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 1 Corinthians 3:16. कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पद 3 अध्याय 16वी ओळ. Can someone read 1 Corinthians 3:16? मेळिल्ली संख्या वाचून वडल्यान वाचित कोणी. कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पद 3 अध्याय 16वी ओळ.
16वी ओळ मात कोंगणेन कोणी परतून वाचया वडल्यान. बरो. तुम्ही देवाचे मंदिर, तुम्ही देवाचे मंदिर म्हणया वडल्यान. तुम्ही देवाचे मंदिर, तुम्ही देवाचे मंदिर तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मो देवाचो आत्मो तुमचे थंय तुमचे बिडार करून आसा म्हणून बिडार करता म्हणून तुम्ही नणांतगी. तुम्ही ननांतगी. Don't you know that you are the temples of the living God? तुम्ही नणांतगी देवाचो सर्वेस्पर देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करून आसा म्हणून. God's temple is holy देवाचे मंदिर पवित्र and you are the temple. आणि तुम्ही ते मंदिर. Hallelujah. हालेलुया. So Jesus breathes on the disciples. जेजू आपल्या शिष्यांचेर श्वास सोडता. They got mighty deliverance from fearfulness. They got deliverance from fearfulness. तांकां त्याच घडये तांच्या सगळ्या बिया आकांतान तावन सुटका मेळटा. They received courage and strength. तांकां धैर्य आनी बळ मेळटा. They became enlightened. ते तांकां ते उजवाडान भरतात. They became illuminated. तांकां एका तराचे नवे दर्शन मेळटा. They became overpowered by the power of the Most High. सर्वेस्पराच्यात सक्तेन ते शक्तिवंत जावंक पावतात. So they went out. आणि ते भायर गेले भायसर. They started preaching in public. आणि मेळिल्ल्या जाग्यांनी देवाक परगट करूंक लागले. जेजूचे उतार परगट करूंक लागले. Without being afraid of anyone in the society, they started preaching about Jesus Christ, who is risen and who is alive. आणि त्या देखून ते कोणाकच बियनांत वा कोणे आड रावल्यारी खांपानांत जेजूक ते परगट करता तो जोंचा सोडवणदार. Hallelujah. हालेलुया. It happened almost 2000 years back. 2000 वर्सां आदीं घडलें. According to the history, Jesus was born in BCE 7 and Jesus was killed in AD 29. 7व्या वर्सा क्रिस्ता पूर्व क्रिस्ता शक 7व्या वर्सा जेजू जल्मालो. 29 इस्वेंत ताका क्रुसार मारलो. So it must have happened maybe around AD 28, 29, 30. या वर्सांनी पदरापण सांगिल्ल्या ही घडीत घडलें. Years passed by. इतल्या वर्सां आदीं घडलें घडीत. We are here living almost 2000 years after. 2000 वर्सां जाल्लीं हें घडीत घडोवन पूण ह्या काळार आमी जिवन आसा. The real question comes up. What is my relationship with that happened at that time? त्या दिसा घडिल्ल्या घडीताक आनी म्हाका आज संबंध कितें? What is your relationship with that incident? कसलो संबंध म्हाका आसा एक क्रिस्तांव कातोलीक क्रिस्तांव जावन? What is your relationship with that incident? कसलो संबंध म्हाका? Tell me, you can speak. उलयत तुमी. कसलो संबंध ह्या घडीताक आनी म्हाका म्हज्या वावरताक आस? Huh? Okay. Be with us. Okay. So how you are eligible, how you can share that Pentecostal experience today? That's what I'm asking. त्या दिसा घडिल्लें घडीत आनी अनुभव आज कशें आमी तो अनुभव करी येता? By? So, when is it possible? When? When is it? Absolutely. Correct answer. Everyone, every son and daughter of the church who received the holy sacrament of baptism has received the life-giving principle of Jesus Christ, the spirit of last Adam who became the life-giving spirit. Each one during the time of holy baptism is filled with the
power of Jesus, and so no doubt everyone is a living Jesus. कथोलिक पवित्र सभेच्या चरित्रेत आनी बावडटांत आमी आसा देखून आमच्या बावतिस्माच्या सक्रामेंतांत आमच्या बाळपणारच हे अद्भुत आमचे थंय देवान घडोवंक अवकाश करून दिला आनी त्या घडयेंत हांवूच आमकां जेजू पवित्रत्म्या स्वरुपी आमचे थंय तो बिडार करूंक येवन आयला आनी जीवन आसा. Hallelujah. 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 So you are Jesus. आनी ते देखून आमी जेजू जावन आसा. I am Jesus, you are Jesus. Each one who has received the sacrament of holy baptism is supposed to be called to be anointed to be appointed to be selected to be elected to be a Jesus here on earth. आनी देखून आमकां हर एकल्याक एकच नांव आसा, क्रिस्त हांव, क्रिस्त हांव. Praise the Lord. Am I a Jesus in my family? आमच्या कुटुंबांत आमी क्रिस्त हांव गी. Am I a Jesus to my wife? आमच्या धर्म आमच्या जिणे संगत्याक संगतीनीक आमी क्रिस्त हांव गी. Am I a Jesus to my husband? आमच्या जिणे संगत्याक आमी एक क्रिस्त हांव गी. Am I a Jesus to my parents? आमच्या वडिलांक आमी क्रिस्त हांव गी. Am I a Jesus to my children? आमच्या भुरग्या बाळांक आमी क्रिस्त हांव गी. Am I a Jesus to my parish? आमच्या फेर्गजेंत वाड्यांत आमी क्रिस्त हांव गी. Am I a Jesus to myself? आमकांच आमी क्रिस्त हांव म्हणल्या पवित्रपणान आसा गी. Romans chapter 8. रोमाकारांक बरयलें पत्र 8वो अवस्वर. Hence now, for those who are in communion with Jesus, there is no law of condemnation and death, because the life of spirit that gives you life has set you free from the laws of sin and death. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतल्यांक आतां गुन्यांवकार म्हणचे फैसल लाबाना, कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटा उदेशी जीव दितेल्या आत्म्याच्या कायद्यान फातकाच्या आनी मरणाच्या बंदपासांतली तुमकां निवारल्यांत. रोमाकारांक बरयलें पत्र 8 अध्याय पयली दुसरी ओळ. Again, Romans 8 verse 9. But you are not in the flesh, on the contrary, you are in the spirit. If only the Spirit of God dwells in you. Whoever does not have the Spirit of Christ does not belong to him. तो स्वर नवी ओळ. देवाचो पवित्रत्व तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तामासाच्या अपेक्षे प्रमाणे न्हय, बगर पवित्रत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जियेतात. आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the spirit is alive because of righteousness. दावी ओळ. आनी क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड फातकांनी ती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नितीवंत पण जडलां देखून आत्मोंच तुमकां जीव दिवची सकत जाता. Again verse 13. For if you live according to flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. कित्याक 13वी ओळ. कित्याक रक्तामासा प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तामासाच्या खोट्या करण्यांचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात. So restrict the deeds of the body by the power of Jesus. आनी त्या देखून रक्तामासाच्या सोर वंदवण्या आनी सवयांचेर जेजूच्या पवित्रत्म्या वरवीं आमी जैत जोडोंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. We are simple, humble human beings. आमी केवळ एक किरकोळ मनशां. We are weak and fragile. आमी फातकी वंदवण्यो सै बसली मनशां. We do fall very easily भोव सलीसायेन आमी सुकून पडटा, फातकान पडटा. in situations and circumstances of sinfulness. आमच्या बोरींच्या सन्निवेशांनी घडयेन आमी फातकान पडटा, सुकून पडटा. But always remember, there is a way to be refilled. There is a way
that you can refill yourself with the power of Jesus. पण आमकां बरोवस आसा आमचे खातीर एकलो मध्यस्थ आसा क्रिस्त जेजू सोमी आमचो सोडवणदार. That is the way of repentance. That is what is said over here in the word. Put to death the deeds of body. देखून ह्या क्रिस्ताच्या आत्म्या उद्देशी रक्तामासाच्या ओंदवणेचो आमी नाश करूंक जाय. After receiving baptism, we have gone wrong. We have committed mistakes. We committed sins and we we dropped ourselves in sinfulness and ugliness and wretchedness. आमकां बावतिस्म मेळ्ळ्या उपरांत आमी पळयता व्हड संभ्रम त्याच दिसांच आमचे फातकी जीवनच आरंभ जाला. त्या फातकांत आमी बुडता. We became prey to the deeds of flesh. आनी रक्तमासाच्या ओंदवणेचे गुलाम म्हणले बरी आमी जाल्या. What are the deeds of flesh? ही कर्तुवां कसली या रक्तमासाच्या सैबाची. Spiritual fathers of the Catholic Church of the early centuries. पवित्र सभेचे बाप आमकां सुरवेरतान कितें शिकवण दितात. Especially desert fathers like Abba Ammon, Abba Pacomius, Abba Antony, Abba Aurelius, Amma Catharina, Amma Elishba, Amma Maria, Amma Monica. All these saints of the Egyptian desert, the primary, the first, the saints and the saints of early Christian centuries, they taught us, they have given us the clear admonition, clear exhortation regarding what are the deeds of body. पवित्र सभेचे भाग्यवंत बाप तशेंत पवित्र सभेचे संत भक्तांनी मातरांनी तांच्या जिणेच्या अनुभवान आमकां खंडीत सांगलां रक्तमासाच्या ओंदवणेची कर्तुवां आमकां नासा कोण पायतात. According to Abba Antony of Egyptian desert, 3 are the deeds of flesh. आनी इजिप्तांचो मटवाशी संत आंतोन आमकां 3 संगती कळी आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. Food, sleep, sex. आनी जावन सात कणाचो ओरबस विपरीत न्हीद आनी लैंगिकपणाची आसक्त. Food or hunger for hunger, hunger over hunger, not satisfied. आनी जेवणांत निमीत आनी शिस्त नासतना आमी जियेल्यार एक खाण आमकां फातकाच्या ओंदवणे कारण जाता. I'm going on consuming, I'm going on drinking, I'm going on consuming, eating up, consuming and consuming, but I'm not satisfied. आनी ही खाणाची आशा एक ओरबस जावन मनशाक बदलता आनी मनीस एका जानवराच्या हंताक येता. Uncontrolled desire. नियंत्रणांतल्यो आशा मनशा थंय उदेता आनी उपजतात. For quenching ourselves. आनी आमच्या ती आशा ओंदवण्यो तृप्ती करूंक आमी फुडें सरता. Sleep. It's not simply about the simple rest and sleep. No. आमकां न्हीद आनी थोडो विशय गरज. It's Ayush Aram. पण आमी एका ग्रस्तकायेच्या रितीन म्हणले बरी आमी विलासी जीवना बरी जियेल्यार Uncontrolled plentifulness of rest. असले विलासी जीवन खुशालाई सोदून तो येता. असले जीवन नव्या खुशालायच्या सोदनेर मनशाक व्हरता. Uncontrolled efforts to satisfy myself. नव्या खुशालायच्या सोदनेर नियंत्रणांतले विलासी जीवन मनशाक मुखार व्हरता, आपण व्हरता. 3. Sex. तिसरे लैंगिक कुशलाय. It's not about simple sexuality. That is the beautiful gift of God to each one. लग्नाच्या संबंधांत संस्कारान देवान दिल्ले लैंगिक संतोष ते देवाचें देणे मनशाक. It is about lustful desire. पूण संवसारांत आमी देखता असो अनुभवाक आमी आयल्या. आज आमी देखता हे आवृत म्हणले बरी संवसारांत आज आयला लैंगिक कुशलाय जोडची फातकी कुशलायन बुडोन आसचें. Uncontrolled flow of sexual behavior. कसलेंत नियंत्रण नातले असले एक परिगत आमच्या मध्ये आयल्या. Uncontrolled flow of sexual desires and fantasies. असल्यो खोट्या ओंदवण्याक बुरशा संगती मनशान आपणाची कूडच विकोन घेतल्या. It's about sexual perversions and aberrations. आणि मनशान आपले पवित्रपण मानसुगी होगडावन घेतल्या. These are the 3 deeds of flesh. ही जावन 3 प्रमुख
रक्तमासाची फातकां आनी खोट्यो वंदवण्यो. The word of God says, if you put to death the deeds of body by the Spirit of Jesus, you will live. जेजू ख्रिस्ताच्या पवित्रत्म्याच्या सक्तीन या 3 क्षेत्रांनी एरियाजांनी आमी जर तर जैत जोडले आमी नीज जावन जेजूच्या जैताच्या सक्तीन जियेता. Galatians 6:8. गलातकारांक बरयलें पत्र 6 वोळ. For those who sow in the body will have the harvest of disintegration. For those who sow in the field of spirit will have the harvest of eternal life. कुडीच्यो वंदवण्यो आशात तृप्ती करतलो मनीस नासा कोण पावतलो, पुणाचे वयर पवित्रत्वे सक्तेन जियोंक प्रयत्न केलो मनीस सस्नाच्या जिविताक निरंतर जिणेक वचून पावतलो. जो शरीर की बॉडी में शरीर के खेत में बोता है उसे विनाश का फसल लुनेगा, जो आत्मा की वेदी में बोता है उसे आनंद जीवन का फसल लुनेगा. जो कोण या खोट्या कुडीच्या वंदवण्याक तृप्ती करचित जिणी म्हूण चिंता तो खंडीत जावन आपणाक नासाच्या वाटेर मुखार वचून आसा, पूण याचेर जैतवन त्यागान क्रिस्ताच्या स्पिरितान जियेतलो, सस्नाच्या जिणयेक वचून पावतलो. My dear brothers and sisters in Jesus, today is the day of Pentecost. आज पेंटेकोस्ताचें फेस्त. Today is the glorious moment of renovating, renewing, reviving the Spirit of Jesus deposited within you. आमी जण एकल्यान नवी रचना जावचे भाग देव आमकां ह्या घडये दिवन आसा. That is the Pentecost experience of each and every one of us. आनी असलो अनुभव आमी आज जोडूंकच जाय. Repent on our sinfulness. ह्या देखून सगळ्या फातकांक आमी फाट करया, ती ओळखून घेवया. Open our hearts to the Lord. आमची काळजां जिणी देवाक उक्ती करया. Surrender our body, mind and soul आमची कूड आत्मा आनी मन आनी कुटाम देवाक समर्पया. unto Jesus. जेजू क्रिस्ताक ओपसया. Take a firm decision to get away from the ways and means of being in sinfulness. देवाचेर फातीन एक निर्धार घेवया. फातकी जिणी खोटे वटा संतेल्या अनैतिक संबंध संतेल्या म्हूण निर्धार करया. The first step of deliverance begins from you and me. खरी सुटका आमचे भितर आमचे तावनूच आरंभ जाता. That deliverance gets substantiated by the overpowering of the Spirit of Jesus. आणि आमी पहिले मॅट घेताना देवाचो पवित्र आत्मा देवाचे उतार आमकां सकत दिता, बोळ दिता. The first moment of healing of our body, mind and soul begins within me. आमी देवाची गुण करची सकत पहिले आरंभ जावचीच आमचे भितर, आमच्या आत्म्यान, आमच्या मनांत, आमच्या स्पिरितांत, आमच्या भगनांनी आनी आमच्या कुडींत आमचे भितर तान आरंभ जाता. It begins at the very moment of our repentance on our own sinfulness. खंयच्या घडये आमची हांव फातकी म्हूण देवा मुखार आमी खलतेपणी वळखून घेता, त्या घडये नवी रचना जावंक नवे जल्म आमचे ते आरंभ जाता. Hallelujah. 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 So Jesus loved us with the Father's love. Jesus gave us his own life-giving spirit as the Father gave him. Now he sent us out. He sends us out. आपल्या बापाच्या मोगान जेजून आमचो मोग केला, ताच्या मोगांत रावूंक आमकां आपयला आनी आतां तो आमकां धाडटा पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन, ताचे थंय रावूंक आमकां तो उलो दिता. By the benefits and blessings of the holy baptism, each one of you is sent out to be Jesus to the world of this century. पवित्र स्नानाच्या वा बाप्तिस्माच्या सक्रामेंताच्या बळान आनी कृपेन जियोंक आमकां तो आदार दिता आनी धैर्यान संवसाराक फुड करूंक, संवसारा मुखार रावूंक क्रिस्त सोमी म्हूण आमकां पासरांक बळ दिता. अपने कुटुंब में, अपने परिवार में, अपने समाज में, समुदाय में यीशु के रूप, रंग, भाव, भावना पैदा करने के लिए, यीशु की चेतना बांटने के लिए, यीशु की शक्ति बांटने के लिए, यीशु की कृपाएं बरसाने के लिए नियुक्त किए गए एक एक विश्वासी है, एक एक छोटे छोटे यीशु है, आप और मैं. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यान, काम करचे कडेन, समाजीन, संवसारान खंयच्या जाग्यार तूं येताय थंयसर आमी ल्हान ल्हान जेजू क्रिस्त जावंक, जेजूचो मोग, ताचें बरेपण, ताची सोंसणीकाय, ताचें धैर्य आमी हेरांक दितना आमी जेजूची भाव भयणी जाता, जेजूच जाता आमच्या पेल्याक. During the course of our journey of our lives,
wherever we have fallen, wherever we have gone unable, wherever our weakness overpowered us, repent on every situation and surrender them to the Lord. And today is the day again you are being overpowered by the power of Jesus, and the Spirit within you gets reactive and creative. जावंक पुरो कुरपेच्या उबार पावंड्यारतान तूं सकला पडलाय वा आमी सकला पडल्या आमी बरोस सांगचो नाका आमकां एक आसा मध्यस्थ आमचे खातीर बलिदान जालो जेजू ताच्या क्रिस्ताच्या ताच्या रक्तान तो आमकां नितळ करतलो नव्यान ताच्या वेंगेन घेतलो बक्षितलो गुण करतलो ताच्या पवित्रत्म्यान भरतलो नव्यान ताका साक्षी जावन जिवंक ताचो मोग आमच्या काळजांत पेटयतलो. By the effects and power of the deeds of our flesh, that is food, sleep, sex, the spirit within us became in dormant stage. या तीन क्षेत्रांच्या पत्कावरी म्हणजे काम खाणाचो वरबोस नियंत्रणांतल्या खाणाची जिणी ताचे उपरांत दुसरें विपरीत न्हीद आळशीपण आळसाय आणि तिसरें लैंगिकपणाची जिणी विपरीत आतुराय ह्यो संगती आमकां आमचो आत्मो आळशी करून सोडला आनी निद्रेस्त आमी जाल्या. Very many people say, Father, I do pray, my prayer is not answered, my prayer is not heard by God, Jesus is not listening to my prayer. No, never. जायते पटी सबार जाणां म्हणटात पाद्रापा हांवें इतलें मागलें प्राजीत केलें नवें केलें रेतीर केलो थंय धांवल्या हांगा धांवल्या देव म्हजें मागणें आयकना कित्याक एक कश्ट उणें जावना की म्हणून देव खंडीत मागणें आयकता. He listens your prayer, तो आमची मागणी आयकताच, receives your prayer, तो आमची मागणी स्वीकार करता. but I am not able to experience that my prayer reaches unto him. पण आमकां तो अनुभव मेळना. It's my weakness, हे जावन आमीच कारण it's my inability to cope up with the sense of God himself. आनी हाका कारण आमीच जावन आसा. It's my problem. आमचे समस्ये ते. Very many people do complain, Father, I prayed for 15 years but I did not get an answer. 15 वर्सां मागल्यारी म्हाका एका मागण्याक जाप मेळना. The same happened to me also for many reasons, but I have no complaint now because I do sense something. If I pray something for my personal need, he will not answer me. आनी पाद्रा म्हणटा देवान कित्याक जाप दिवना आपणाक जावंक पुरो देवाचें एक वर्तें योजन आसलें वा म्हजें मागणें स्वार्था खातीर जावन आसलें जावंक पुरो. And if I pray for someone else's intention, no, he will receive the blessing and go. दुसऱ्या खातीर आपणें मागल्यार तक्षण तें मेळटा तांकां आनी ती संतोशान पटी येता. Many times I stood before the Lord empty-handed and kept keeping mum. ये क्या कर रहे हो? मैं तो कुछ पूछेगा तो सुनेगा भी नहीं और दूसरों के लिए कुछ बोलेगा तो वो लेकर जाते हैं. मैं तो बुद्धू बन गया. जायते पटी हेरांक मागल्यार तक्षण ती संतोशान काण घेवन वेतात पूण म्हजेच खातीर हांवें मागल्यार म्हाका कांय मेळना. When these incidents, very many incidents occurred, I learned a lesson. आमी हेरां खातीर मागतना देव आयकता. I am there to pray for others, not for me. आनी ते देखून आमी उडास दवरूंक जाय. आमी चड वेळ हेरां खातीर जियोंक हेरां खातीर मागूंक आमकां देवान आतां आपणें दिलां. You are my priest. I am responsible over you. तुमी म्हजे याजक, तुमी म्हजो याजक, तूं म्हजो याजक देखून हेरां खातीर मागूंक तुका हांवें विसरलो. Why should you run after your personal needs? तूं कित्याक तुजेच विशयान सगळो दीस आनी रात तुज्याच गरजां खातीर मागून आसाय. I stopped praying for any personal needs since many years. आनी त्या दिसतान पाद्रापान आपणाच्याच स्वंत गरजां खातीर मागचेंच रावोंक सोडलें. But I am so happy. त्या उपरांत न्ही संतोष कितें म्हण कळ्ळो. He showers his blessings. आनी हांवें चिंतनांतली बेसांव म्हज्या उस्क्यार देवान घाली. My dear brothers and sisters in Jesus, भाव भयणीनो, today is your birthday. आज तुमचो जल्मा दीस. Your birthday in the spirit. Your birthday in the spirit. तुमच्या आत्मीक संगतीचो जल्मा दीस. Your birthday in baptism. तुमच्या पवित्र स्नानाचो आज जल्मा दीस. You are forming a new church today. आज आमी नवी रचना आनी तशेंच नवी पवित्र सभा जावन बदलूंक जाय. The salvation history is in two parts. सगळे साल्वसांवाची चरित्रा 2 भागांनी आसा. In 2 parts. One, Christ event. Second, event of spirit. आनी पयले भाग जावन आसा
जेजू क्रिस्ताची जिणी ताचे कुर्सामोर जीवनपण हो पयलो भाग आनी दुसरे पवित्र आत्म्याची कामां. The first part ended at that time when Jesus died and resurrected. पयलो भाग केरजलो जेजू क्रिस्त बलिदान जाता कुर्साचेर आनी ताका निकेपितात पूण तो जीवन जाता. From AD 29 second part begins and continues. ताचे उपरांत दुसरो भाग आरंभ जाला आनी तो मुंदरून आयला मुंदरून वता. This is the era of the Holy Spirit. आनी आतांचो हो काळ जो आसा पवित्र आत्म्याचो काळ. Christ event is over. क्रिस्ताचो काळ अखेर जालो. Era of the Holy Spirit continues. आनी पवित्र आत्मो हो काळ कुरपेसो मुंदरून आसा. And it is this Holy Spirit who brings unto us the Christ event for our experience. आनी हो पवित्र आत्मो क्रिस्ताचो काळ आमकां बरवशेचो करता आनी आमी तो आमकां अनुभव असो करता. You are living in the era of the Holy Spirit. देखून आमी पवित्र आत्म्याच्या काळार जीवन आसली बावडती मनशां. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. How much could you become Jesus for this world today? देखून फातका निमती नासाच्या वाटेर असले ह्या संवसाराक तुवें आनी हांवें ह्या संवसाराचे मीठ रुस्तीचे मीठ आनी दिवो जेजूचो उजवाड जावंक जाय आनी एक क्रिस्त जावंक जाय. I always preach about a particular incident happened when Pope Francis was elected. पापा फ्रांसीस ताका नेमक केल्ल्या वेळार विंसून आयिल्ल्या वेळार एक घडीत घडिल्लें. There was a delay in the proclamation of the new regarding the new election of the new pope. पाप साहेबाक विंसून काडलो आनी कितें संवसाराक आनी पवित्र सभेकाचें घोशण करूंक बाकी आसलें. By the time BBC and all started publishing other news, there is unreasonable delay. So that shows some problems and confusion is there in Rome and Curia. That was the news they started broadcasting, but that was not the truth. संवसाराच्या माध्यमांनी बीबीसी तसल्या माध्यमांनी खबरो आतांचे बरी पासोवंक सुरू केल्यो कितें इसोडुणें जालां देखून डिले जाते घोशण आनी कितें कितें उलोवंक सुरू केलें पूण तें कारण न्हय दुसरें कारण आसलें. There was a delay of 6 to 7 minutes. सो 7 मिनटांचें डिले आसलें. The cardinal, senior most cardinal comes to the gallery and says, Abemus Papa, we have a pope. आनी कार्डिनल येवन सांगता आपले आमकां नवो पापा मेळ्ळा. Normally just after this declaration the new pope elect comes to the balcony. तक्षणांच नवो विंसून आयिल्लो पापा थंयसर आपलें दर्शन दिता लोकांक. But he became late. पूण 7 मिनटां पाप साहेब येवंक ना दिसना. This was the reason. What was the reason actually? When the new Pope Francis was elected, when the new Pope gets elected, there is a custom. Pope, followed by the senior most cardinals of Curia, reaches to the tomb of Peter. पाप साहेबाक विंसून काडल्या वेळार त्यांचे मालगडे कार्डिनल पुरुषांवार त्या नव्या पाप साहेब विंसून आयिल्ल्याक सांत पेद्रूच्या फोंडा लागीं व्हरतात. पुरुषांवर वतात. From the top of the tomb, he takes the ring and wears it. त्या फोंडाचेर तावन नवे मोदी तो आपणाच्या बोटाक घालूंक. And puts on the other holy vestments. थंयसर उपरांत पाप साहेबाची मस्तायकी ताणें घालूंक आसा. And it's after wearing all these holy vestments and all, from there he comes to the balcony. ती पाप साहेबाची मस्तायकी आनी ते रिंग घाल्या उपरांत लोकांक आपलें दर्शन दिवंक ताणें आसा. He became late near the tomb of Saint Peter. आनी सांत पेद्रूच्या फोंडा लागीं थंयसर थोडो वेळ जालो वा डिले जालो. What happened? He took the ring and wore it and wore all the holy vestments. By the time मोदी पाप साहेबान घाली आनी पाप साहेबाची मस्तायकी तो न्हेसलो. By the time one cardinal brought the red shoes and put on the floor. ते एका कार्डिनलान तांबडे शूज हाडून पाप साहेबाक ते घालूंक सांगले. Pope Francis did not wear the red shoes. पाप साहेबान ते तांबड्या कलराचे शूज उपेग करूंक वा घालूंक इन्कार केले. He just removed. By the time one cardinal told him, Holy Father, this is our custom.
एका खड्डे मलगडे कलदिनाला म्हळे पापा साहेबानो ही आमची एक संप्रदाय देखून तुम्ही ते घालूंक करता आसात. There comes the first dialogue of Pope Francis standing in front of the tomb of St. Peter, looking at the senior most cardinals of Roman Curia. आणि त्या घडये पहिले आपले संभाषण पाप साहेब जावन ताच्या तोंडांत येयली उतरां अशें आसली त्या कार्डिनलांक पळोवन ताणें अशें उद्गारिल्लें. What did he say? कितें ताणें म्हळें? My dear brothers, the carnival is over. The era of God's mercy has come. Therefore, let us go out and live like Jesus to the world of this century. या मलगड्या कार्डिनलांक ताचे सवय आशिल्ल्यांक पापा फ्रांसीस उद्गारून म्हणा लागलो, मोगाच्या भावानो, आतां संपलो काळ येदोळसो संभ्रम केल्लो वा फेस्तां केल्लो काळ संपलो, पूण आतां तावन आमी नवो काळ आरंभ करया. तो जणसो काळ लोकां मोदें वचून आमी भाग्यवंतपणाची जिणी जियोंक आनी पवित्रपण सांबाळोंक आनी देवाचे उतर दिवंक भायर या, आनी तो काळ आरंभ जालो. The first official preaching of Pope Francis, the era, the carnival is over. The celebrations are over. The era of God's mercy has come. So we, the priests, let us go out and live like Jesus to the world of this century. पापा फ्रांसिसान दिल्लो पयलो अधिकृत शर्मावन तो म्हणयेत आनी तो कार्डिनलाक उद्देशून म्हणा लागलो, येदोळची आमची संभ्रमाची जिणी संपली, देवाच्या काकुळटीचो काळ आतां आयला आनी उक्तो जाला लोकां मुखार. ही काकुळट आमच्या जिणयेन आमी भायर व्हरया. ह्या काळाच्या लोकांक, सगळ्या वर्गांच्या लोकांक ती काकुळट आमी दिवंक, अनुभव दिवंक आमी भायर या म्हणालो तो. Hallelujah. 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 Then the next year he declared a year of mercy, and every preaching, he based every preaching on the mercy of God, the loving Father. तळेस महिन्याने पापा फ्रांसिसान काकुळटीचे वर्स प्रगट केले आनी हर एका बापसाहेबाच्या दस्तावेजांनी जावं दी, शिकवणेन जावं दी, सगळ्या संवसाराक आनी मनशाक देवाची काकुळट उगडापें करूंक ताणें उलो दिलो. The same Pope Francis reminds us today, we are called to be Jesus and called to live like Jesus to the world of this century, and it is possible only when we get refilled with the power of Jesus himself. आनी ह्या देखून पापा फ्रांसीस आमकां आज उलो दिता. आज आमचे फेस्त करतना जल्माचे वा पविस्नानाचे वा पविसभेचे आमी आनी एक क्रिस्त जावंक जाय. देवाच्या काकुळटीचो अनुभव जोडली आमी, त्या काकुळटीन बळवंक जावंक जाय. आनी ह्या भवडतान दैरान आमच्या कुटुंबान, वाड्यान, शेजारा काम करचे कडेन, समाजेन, संवसारांत दैरान आमी मुखार सुरू वचूंक जाय. सोर पंथावन स्वीकार करून आनी जेजूचे आमी प्रतिरुपां आमच्या भाव भयणीक जावंक जाय. Hallelujah. 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 Let us all stand up. Are you tired? उबे रवया. Tired? Not tired. Not tired. Praise the Lord. Praise the Lord. I know you love me, so you say I'm not tired. Otherwise I would feel something bad, no? But I too love you. So I understand. So we will get 10 minutes break now. After a small prayer, we'll have 10 minutes break. Again, we'll gather over here back, right? Okay? एक 10 मिनिटां आमी विराम घेतले हांव. इल्लो वेळ ब्रेक काण घेवन आनी उपरांत 10 मिनटां उपरांत परतन आमी येवचें. Place your right hand on your head. तुमचो उजो हात तुमच्या तकलेचेर हळू दवरया. Stretch out your left hand to the Lord. दावो हात मुखार उबारया सोम्याच्या पवित्र काळजाक. Let us pray. मागया. Hallelujah. 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 Abba Father, Abba Father, in the name of Jesus, in the name of Jesus,
In the power of the Holy Spirit. In the power of the Holy Spirit. I surrender. I surrender My life unto you. my life unto you. Here am I, O Lord. Here I am, O Lord. Let your will be done Let your will be done in my life. in my life. O loving Lord, O loving Lord, I believe, I believe, I know I know you are you are faithful to your promises. faithful to your promises. According to your promise, According to your promise, let your Pentecost let your Pentecost happen to me. happen to me. Let the power of the Most High Let the power of the Most High overshadow my life, overshadow me, my family, my family, my desires, my business, my dear and near ones, my dear and near ones, everything, everything, everyone, everyone, every situation every situation of my life of my life be purified, be purified, anointed, anointed, consecrated consecrated by the mighty outpouring by the mighty of outpouring your Holy of Spirit your Holy Spirit right now. right now. Hallelujah. Hallelujah. Let my body, Let my body, mind and soul mind and soul be be purified, purified, recreated, recreated, anointed anointed by the power by the power of the Lord of the Lord Jesus Christ. Jesus Christ. Hallelujah. 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 Balaamadev Hallelujah. 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 Shaladev Balaamadev Halbari, ari, 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 ari. Balaamadev Shaladev The Balaamadev power of the Most High may overshadow every one of us. Hallelujah. 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 All unholiness be purified. Sicknesses, fragilities and weaknesses be rectified. Hallelujah, 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 hallelujah. Conflicts and tensions and depressions be defeated and diluted. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Suicidal tendencies, negativities, negative influences be defeated and diluted in the name of Jesus Christ. Hallelujah, 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 hallelujah. Joint arthritis be healed. Hallelujah. Liver cirrhosis be healed by the power of Jesus Christ. Unholy relationships be broken in the name of Jesus. Consolation, peace to those who are suffering from business failures, financial collapse. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Make a sign of the cross on your forehead and on your chest. Hallelujah. Hallelujah. Dear brothers and sisters, we'll have just 10 minutes break. केवल 10 मिनिटा आमकां विरामो उलोवंक कसो नाका तेका मेका कितें आयकलां तें आमी नियाळ करया गरजे भायर कोणाकडेन उलयनाकात कितें आयकलां तसोच नियाळ करया वेग्गी भायर वचूंक आसल्या कुडीच्यो गरजो तिसूंक आसल्यार इल्लें उदक पिवंक आसल्यार बेगी वचून या. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. तुमकां आयच्या दिसाच्या कर्साच्या बाबतींत तुमकां काणयेक दिवंक आसल्यार म्हज्या उजव्या कुशीन अरुण साल्डाना आसा थंय तुमी तुमचे पयशे दिवन थंय रेसिप्ट काणगे घेवयेत. तुमकां कोणायकी कितेंय ह्या कर्साच्या बाबतींत एमावंट दिवंक आसल्यार थंय तुमी काणयेक जावन दिवन थंय तुमी रेसिप्ट काणगेत.
तकलीन तळयो पेटू गीत आमी गावया देवाची स्तुती करूया बसले कडेन तुम्ही हे गीत म्हणजे ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆನು ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆನು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆನು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆನು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ಯೇಸಪ್ಪ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ಯೇಸಪ್ಪ ಓ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬುವವು ಯೇಸಪ್ಪ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ಯೇಸಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬುವವು ಯೇಸಪ್ಪ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬುವವು ಯೇಸಪ್ಪ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬುವವು ಯೇಸಪ್ಪ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿ ನಂಬುವೆವು ಯೇಸಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬುವೆವು ಯೇಸಪ್ಪ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿ ಯೇಸಪ್ಪ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬುವವು ಯೇಸಪ್ಪ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಿ ನಂಬಿರುವ ಯೇಸಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ
ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು ಯೇಸುವೇ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು ಯೇಸುವೇ. ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬುವೆವು ಯೇಸಪ್ಪ. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ಯೇಸಪ್ಪ. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬುವರು ಯೇಸಪ್ಪ. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ಯೇಸಪ್ಪ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 सबको सूच करिए हालेलुया 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 ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬುವೆವು ಯೇಸಪ್ಪ. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬುವೆವು ಯೇಸಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು देवाचे उतर सांगता निर्गमन पुस्तक 23 अध्याय 20 वाक्य. तुमच्या वाटेर राखचे खातीर हांवें तुमकां तयार केल्ल्या सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ल्या सुवातेक तुमी पावचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. आमचे उजवे हात उबार करून ह्या वेळार हे वाक्य हे उतर आमचे कणकान घेवया. देवाचें उतर आमचे कणकान घेवया. आमकां राखचे खातीर आमकां राखचे खातीर आमकां
आमकां देवान तयार केल्ल्या देवान तयार केल्ल्या सुवातेक पावचे खातीर सुवातेक पावच्या खातीर आमचे मुखार आमचे मुखार सर्वेस्पर देव सर्वेस्पर देव एका दुताक धाडतलो एका दुताक धाडटलो आमकां आमकां आमच्या वाटेर राखचे खातीर आमच्या वाटेर राखचे खातीर आमकां देवान तयार केल्ल्या देवान तयार केल्ल्या सुवातेक पावचे खातीर सुवातेक पावच्या खातीर सर्वेस्पर देव सर्वेस्पर देव म्हज्या मुखल्यान एका दुताक धाडतलो एका दुताक धाडटलो आनी म्हाका कितेंच वायट जावचें ना वायट जावचें ना कित्याक सर्वेस्परू कित्याक सर्वेस्पर म्हजो देव म्हजो देव म्हजे पासोत म्हज्या दुस्मना विरोध झुजतलो आनी म्हाका राखतलो कित्याक सर्वेस्परू म्हजो देव म्हजे पासोत म्हाका राखचे खातीर म्हज्या दुस्मना विरोध झुजतलो आनी म्हाका शबीतायेन राखतलो आमेन 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 आज कंडी जावन हर एकल्याक आमचे एक एक दूत आसात आमचे सांगता ते राखून बुडवा म्हणटात आनी तूं आमकां आज प्रत्येक जावन पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका खातीर म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर बापा लागीं मागणें करता आनी तोच तूं राखून बुडवो देवाचें उतर सांगता तुमच्या पिडेंत तो तुमकां भलायकी दितलो तुमी वाट चुकोवन येतना तुमकां सारक्या वाटेक तो हाडटलो देवाच्या उतरांची समजुनी तो तुमकां दितलो आनी तुमचे भितर आसून तुमकां सांबाळटलो तुमकां राखतलो आनी तुमच्या हर एका झुजांत तो तुमचे मुखार आसून झुजतलो आनी तुमकां हर एका दुस्मना विरोध जैतेवंत करतलो असल्या एका देवाक असल्या एका राखून बुड्याक देवान म्हाका आनी तुका दिल्ल्या खातीर हे घट्ट ताळयो पेटोवन जेजूक आमी अर्घां दिवया घट्ट ताळयांचे शिवर आमी ताका दिवया ह्यो बसावणी आज म्हजे ते आनी तुजे ते ताणें जारी केल्या म्हाका आनी तुका ताणें राखून व्हेला म्हाका आनी तुका चोर दुस्मनाच्या पासांतले आमकां सुडका दिल्या एक गडीभर दोनी हात आमचे वयर भरया आणि सगळे जिबेच्या देण्याने आम्ही देवाची स्तुती करूया हालेलुया 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 हिरवरे कलवरे दगशंतरेलिया हालेलुया 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 हिरवरे कलवरे दगशंतरेवरे करबले कल जीसस 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 the mighty God anoint us with your fire Lord Jesus हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nimage stotra, nimage stotra, nimage stotra, nimage stotra. ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ Hallelujah, 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 hallelujah. Nimage stotra, nimage stotra, nimage stotra, nimage stotra.
ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೆ ಮಹಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರನು ನೀನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 The book of the Acts of the Apostles, chapter 2, verses 1 onwards. धर्मदूतांची कृत्यां दुसरो अवस्वर पहिल्या वळींतल्यान मुखार. When time for Pentecost was fulfilled, they were all in one place together. And suddenly there came from the sky a noise like a strong driving wind, and it filled the entire house in which they were. Then there appeared to them tongues as of fire, which parted and came to rest on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in different tongues as the Spirit enabled them to proclaim. पेंतेकोस्ताच्या परबेचो दीस आयलो आसता ते समेस्त एकाच सुवातेर सांगाता मेळून आसले. तेदवां एकचणे कठीण जोड वारें आयिल्ले बरी मळबारतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेल्या त्या घरांत भरलो. तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो त्यो विंगड विंगड जावन तांच्या मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. ते समेस्त पवित्रात्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ल्या वाच्या सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. This is the description about the new Pentecost experienced by the disciples. पहिल्या पेंतेकोस्ताच्या दिसा शिसांक मेळ्ळ्या अनुभवाचें विवरण या मोठ्या पॅराग्राफांत आमी आतां आयकलें. By the by, एक बात पूछूं, इंग्लिश में बोलूं या हिंदी में बोलूं? If you ask them, they will answer each one in their own language. Stick to English, Konkani. When Peter preached, all who were in Jerusalem, they could hear the word of God in their own languages. पहिल्या पेंतेकोस्ता दिसा आमी आयकतले आमी सावेळार जायत्या गांवांचे लोक दुसऱ्या भासांचे आसले पूण पेद्रून उलयिल्ले एक भास पेद्रून उलयली सकट भासांच्या लोकांक अर्थ जाताले. That proclamation of the word of God by the power of the Spirit took place in Sion, Jerusalem. आनी हे सल्वासांव जेरुसलेमांतान प्रारंभ जावंक आसलें. But in Babel, they proclaimed their own glory. People proclaimed their own glory and they wanted to get it substantiated. आपणाकच एक नाव जोडीचें म्हणून बाबेलाच्या गांवांत बाबेलाचें बुरूज बांदूंक त्या काळाच्या लोकांन चिंतलें. But there was, and therefore there was confusion. But in Sion, in Jerusalem, it was communion. आनी थंयसर
एक कोटा नसलो लोक देवा विने जियोंक आपल्या बळान प्रयत्न करतना आपणाक नाव जोडोंक सगळें कन्फ्युजन आनी डिविजन आयलें आनी हें सामा करूंक पयल्या पेंटकॉस्ट दिसा आमी 16-17 गांवांचो लोक आसल्यार पवित्र आत्म्याक धाडन देवान तांकां एकवटायलें एक मनाचें काळजाचें केलें. At Babel it was confusion and as a result it was distraction. But in Jerusalem it is communion, as a result it is God experience. देवा विने जियोंक प्रयत्न केल्ल्या मनशान थंय बाबेलाचें बुरूज बांदतना थंयसर कन्फ्युजन आयलें आनी सेल्फ डिस्ट्रॅक्शन जालें वा आपणाचेंच नास मागून घेतलें. पूण नव्या सल्ल्यांत आमी पळयता 17-18 गांवांचो लोक सांगता मागणें करनासल्या वेळार ते एकवटूंक लागले, एक जाले, एक भास आयली तांकां. During the Pentecost the church is born not out of carnal desires but out of the spirit of Jesus Christ. पेंटेकोस्त दिसा मनीस परत नव्यान जल्मातना पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मालो आनी ह्या वरवीं कुडीच्या अस्कतकायेच्या वंदवण्याक वडण्याक वा कुशलायेचो गुलाम जावच्या बदलाक तांतूंतल्यान सुटका जोडिल्लो नवो व्यक्ती नवी रचना जावंक पावलो. Therefore St. Augustine calls the church in its beginning church, he calls the church of the spirit. आनी देखून पवित्र सभेचो बाप सांत अगुस्तीन म्हणटा पवित्र सभा म्हळ्यार ती पवित्र आत्म्या वरवीं रचीत जाल्ली म्हणून. Communion of the spirit. आनी पवित्र आत्म्या थंय एकवट जाल्ली जेजू क्रिस्ताची कूड पवित्र सभा. And he says where there is church there is Holy Spirit. आनी त्या देखून तो सांगता खंयसर पवित्र सभा आसा गी थंय निगंट जावन खंडीत जावन पवित्र आत्मो वस्ती करता. Where there is Holy Spirit there is church. खंय पवित्र आत्मो आसा थंयसर खंडीत जावन पवित्र सभाय आसा. Where there is church and Holy Spirit there is plentifulness of graces. खंयसर पवित्र सभा आसा आनी पवित्र आत्मा आसा थंय दाराळ मापान देवाची कृपे बेसांवां वाळून येतात. And who experiences the plentifulness of grace give ear to God. आनी जो जी कोण देवाचे बेसांवांचो अनुभव जोडिल्ले आसात आनी ती निरंतरी जावन देवाचो ताळो आपल्या अंतस्करणांत मनांत आयकूंक गुमान दितात. Ear to God, heart to God, conscience to God. आपणाची मत आपणाचे कान आयकोवपाची सकत आपले काळीस निरंतरी देवा थंय एकवटान जियोंक प्रयत्न करनासात. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Matthew chapter 18 मत्तेय 18वो अध्याय verses 1 onwards. पहिल्या वळींतल्यान मुखार हम सुनते हैं शिष्यों के बीच में एक तर्क पैदा हुआ. शिष्यामध्ये एक वाद विवाद उपजालो. वाद विवाद also same in the also वाद विवाद पैदा हुआ, तर्क पैदा हुआ. So at that time Jesus wanted to teach them something. So Jesus took a child and put it midst to them. एक शिशु को पकड़ के उन लोगों के बीच में खड़ा कर दिया और शिष्यों से बोला आप इस शिशु जैसे अगर नहीं बन जाते तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे. तांचे मध्ये अशें एक संभाषण चलतालें देवाच्या राजांत व्हडलो कोण व्हडलो मिनिस्टर कोण अशें तांचे मध्ये संभाषण चलतालें. तो जेजून एका ल्हानशा भुरग्याक तांचे मुखार धरून म्हणलें सत्य सांगून तुमकां सांगता तुमी मौन बदलून ल्हाना भुरग्यां परी जाल्ल्या करीत सर्गीच्या राजांत रिगचे नात. मैं उस संभव में नहीं जा रहा हूं, मैं उस शिशु के बारे में बता रहा हूं. भुरग्या विशयान जेजू सांगचो ना बगार. After this we don't hear about this child in the Bible. भुरग्या विशयान थंय मात आयकता उपरांत ताचे विशयान आमी आयकना त्या A small child, no, about him we don't hear anymore in the Bible. जेजून त्या भुरग्याक दाखयलें जाल्यार उपरांत बायबल त्या भुरग्या विशयान सांगना. But in the early history of the church we have many different kinds of references about him. पूण पवित्र सभेच्या बरपांनी आमकां हेर थोड्यो संगती वाचूंक मेळटात. You know him? You know him? Have you heard about him later anywhere? या भुरग्या विशयान तुमी उपरांत खंय म्हणे आयकलांगी वाचलांगी म्हणे साता पाद्र. यीशु ने एक बालक को, एक शिशु को पकड़ के शिशुओं के बीच में
रख कर बोला शिशु के समान बन जाओ। वो शिशु बाद में कौन बन गया पता है आपको? शिशा मुखार त्या भुरग्याक जेजून प्रदर्शन केलो, पूण उपरांत त्या अध्यायांत खंयचेय आमकां वाचूंक मेळना भुरगो कोण म्हणून, कितें जालो म्हणून आमकां कळीत आसा की मागीर कोणाय की त्या भुरग्या विशयांत सही मान नो 2 fish, नो 5 loaves. एक अच्छा सा इनाम दूंगा अगर कोई जवाब देगा तो। पता है किसी को? कोणाय कळीत असल्या संगीत भायर बसलीं आसात, तुमच्या भितर येवन संगीत तुमी कळले जवाब आसा तुमचे कडेन। यीशु ने जिस शिशु को उन लोगों के सामने खड़ा कर दिया, उस शिशु बाद में कलीसिया में एक उग्र शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। वो बाइबल में नहीं है लेकिन फर्स्ट हिस्ट्री में है। वो धाकटो भुरगो शिशा मुखार जेजून प्रदर्शन केलो उपरांत तो एक बळवंत व्यक्ती जाता, व्हड जाताना। Who is that? Saul. Peter, no. इतिहास के अनुसार, कलीसिया के हिस्ट्री के अनुसार AD 76 में 76 में अंत्योक के तीसरा बिशप बन गया। वो अंत्योकाचो तिसरो बिसायब उपरांत तो जावंक पता होतो ल्हानसो भुरगो जेजून जाका शिसांक प्रदर्शन केलो, ह्या भुरग्या बरी तुमी जावंक आसा। पता है इतना बता दिया, चरित्रेन मात तें वाचूंक मेळटा, बायबलांत तें ना। सेंट इग्नेशियस ऑफ एंटियोक, अंत्योकाचो सांत इनास ताचें नांव। ये वो शिशु है जिसको यीशु ने पकड़ के शिष्यों के बीच में खड़ा कर दिया था। ये शिशु बाद में अंत्योक के तीसरा बिशप बन गया। होस तो भुरगो उपरांत अंत्योकाचो तिसरो बिशप जाता, अंत्योकाचो सांत इनास। वहां के सारी लोगों को यीशु में विश्वास में दृढ़ बनाते गए। वो या व्हड जाल्ल्या बिस्प जाल्ल्या या धाकट्या भुरग्यान उपरांत सगळ्या अंत्योकाच्या लोकांक जेजू थंय इतलें दृढ केलें भावार्थांत। लेकिन एट दैट टाइम किंग एम्परर ट्राजन टुक पावर इन एंटियोक। आनी त्या वेळार आनी एका एम्परदोरान ताची राजवडकी आपल्या हातीन घेतली अंत्योकाची। As soon as he received the power, he declared, I am God and worship me. आणि त्या एम्परदोरान एक डिक्लेरेशन केलें, घोषण केलें, आनी मुखार हांवच सर्वेस्पर देव, म्हाका तुमी आपणाक तुमी आराधन करीचे, पूजा करीचे म्हणून एक दांगरो फेरयलो। To anyone who rejected his commandment, he started killing them. आणि कोणे तशें ताचो तिरस्कार केलो, ताचे आदेश उल्लंघन केलें, तांकां हर एकल्याक जीवशी मारूंक सुरू केलें। Very soon all the Christians went underground. बेगीनच सर क्रिस्तांव लिपोवन गेले। Because they never wanted to adore, worship King Trajan. या मनशाक राय जाल्ल्या मनशाक पूजा करूंक, आराधन करूंक, नमस्कार करूंक ते तयार नासले। Bishop Ignatius also was in underground. आणि बिस्प इग्नेशियसी अंत्योकाचो तोय लिपोवन रावलो धरणीपंदा। But someone betrayed and the soldiers of King Trajan caught him. कोणेंगी ताका विकृत केलें, राया खबर दिली, ताचे शिपायान ताका अरेस्ट केलो। He was presented before the emperor. राया मुखार ताका, चक्रवर्ती मुखार ताका हाजीर केलो। Emperor Trajan asked him, you worship me, I am your God. चक्रवर्तीन ताका सांगलें, तूं म्हाका नमस्कार कर, पूजा कर, आराधन कर, देव म्हूण मानून घे, आनी कित्याक हांव तुजो चक्रवर्ती। But Bishop Ignatius replied, I am Theophoroi, worship me. Bishop Ignatius replied, I am Theophoroi. मैं Theophoroi हूँ, Theophoroi, Theos. I am God bearer. आनी तोळ धैर्यान नीट रावोन बिस्प इग्नेशियसान म्हळें, हांव आनी म्हजे थंय सर्वेस्पर देव आसा, देखून तुवें सर पडोवन म्हजे थंय जिवनच्या देवा क्रिस्ताक आराधन करूंक जाय। Ignatius rejected the command of King Trajan.
बिस्प इग्नेशियसान इनासान या रायाचे चक्रवर्तीचे घोषण वा आदेश तिरस्कार केलो. He was sentenced to death. ताका मरणाची शिक्षा दिली. He was ordered to be taken to Smyrna. स्मिर्ना म्हणल्या एका गावाक ताका व्हरूंक फर्माण जालें. To be thrown into the cage of lions. आनी थंयसर सिंहाच्या दोलींत घालूंक ताका फर्माण जालें. Few of his soldiers took him. थोड्या सोजेरांनी ताका घेतलो. From Antioch they reached a place Smyrna, Izmir. You know which is that place? Have you heard of that place? Smyrna? In the Bible. Smyrna? Book of Revelation. Have you heard? No, not yet. Nobody. Okay. Good, very good. It is one of the seven churches in Antioch. One of the seven churches. अंतियोकांतल्या 7 पवी सभेपैकी एक स्थळी पवी सभा जावन असली स्मिर्ना पवी सभा. स्मिर्नाची Turkey, Constantinople, Istanbul, Antioch, Ephesus, Galatia, Smyrna, Minch, Mariamena, all these places in Turkey, they were called the Holy Land of Churches. आतांचे जे कितें टर्की आमी आयकता टर्की ते जावन आसा क्रिस्तांवांचे सगळो गांव कॅथोलिक क्रिस्तांव जावन आसलो एक त्या काळार. Constantinople, the present Istanbul, Hagia Sophia Cathedral Church, the first patriarchal church, the present Muslim church, Muslim house. त्या काळार असली सोर कॅथोलिक इगर्जो आणि कॅथोलिकांचे समुदाय आता मुस्लिमांचो इस्लामिक राष्ट्रान बदलला. From there, if we travel 1.5 hours by boat, you will reach a place called Patmos. That is the place, island Patmos, where St. John was put in exile, and from where he wrote down the book of Revelation. त्याच गावांत त्या टर्कीतान थोडी दोणीचेर उदकान पैन केल्यार फातमोस कुद्रो म्हणलो शब्द आमकां वाचूंक मेळटा वा गांव म्हणून. थंयसर उगडापणच्या ग्रंथाचो बरयणार जुआंव अपोस्तल वांजेलिस्ट ताका थंयसर गडी पार केलो. थंयसर तो मागण्यांत आसतना देवाचें उगडापणचो ग्रंथ ताका लाभलो, तो ताणें बरयलो. The present Istanbul, from present Istanbul, if we travel 2 hours, you will reach a place called Ankara. That is the Galatia in the Bible. आणि अंकारा म्हणलो गांव त्या तुर्की तावन येताना तो त्या वेळार गलातियांचो गांव जावन आसलो. So Bishop Ignatius was taken to Smyrna, Izmir. That day night they were to stay there. आणि ताका सोजेरांनी स्मिर्ना गावाक बंदिवान करून व्हेलो. थंय ताणें रावंक आसलें. Last night, while all others were sleeping, Bishop Ignatius wrote a letter to the underground Christians of Antioch. आणि रातीक हेर सगळे न्हिदोन आसतना बिस्प इनासान कितें केलें? अंतियोकाच्या बिस्प इनासान रातीक सगळ्या धरणीपंदा लिपोन आसल्या सगळ्या भावार्थी क्रिस्तावांक एक पत्र बरयलें. He wrote, "My dear brothers, I am going to share the holy sacrifice of my master." तो बरयता, म्हागाच्या भावार्थी भुरग्यानो, बेगीनच हांव म्हज्या मेस्त्रीच्या सॅक्रिफिसांत हांवूय वांटेली जातलो. I am afraid of your faith. तुमच्या भावार्था विशयान म्हाका खंत आनी भें भोगता. Let not your faith scattered. तुमचो भावार्थ दंडळना जावं दी. आपका विश्वास विचलित ना हो. तुमचो भावार्थ थीर आसूं दी. हे कष्ट आयकल्यारी पळयल्यारी. इसलिए मैं आपको 3 नाम में पुकारता हूँ, 4 नाम में पुकारता हूँ. आणि त्या देखून 4 नांवां तुमकां हांव दितां. My dear children, you are Theophoroi. My dear children, you are Christophoroi. My dear children, you are Naophoroi. My dear children, you are Hagiophoroi. 4 नाम दे दिया. आणि तुमकां ती नांवां पदरापान सांगली. त्या लोकांक ताणें सांगली, तुमी क्रिस्त तुमच्या काळजांत वोवचे भावार्थी जावन आसात म्हणून. Theophoroi, God bearer. तुमी क्रिस्ता देवाक तुमच्या काळजांत वोवचे क्रिस्तांव. Christophoroi, Christ bearer, Christopher.
क्रिस्ताक वावोवचे क्रिस्तांव जावन आसात. Hagiophoroi, hagios, spirit, spirit bearer. पवित्र आत्म्याक वावोवचे तुमी क्रिस्तांव. Naophoroi, naos, temple, temple bearer. तुमी देवाळ वावोवचे देखून देवाळ वावोवचे क्रिस्तांव. My dear children, you are God bearer, you are Christ bearer, you are spirit bearer, you are temple bearer. तुमी देवाक वावोवची, क्रिस्ताक वावोवची, पवित्र आत्म्याक वावोवची आनी देवाचें देवाळ वावोवची मनशां आनी क्रिस्तांवां. Among the soldiers who killed him, one was an anonymous Christian. He took this letter in secret to the people, to the Christians at Antioch. ताका शिक्षा दिवच्या मरणाची शिक्षा दिवच्या अरेस्ट केल्ल्या सोल्जरां पैकी एकलो क्रिस्तांव ताणें गुपीत तें लेटर त्या कोणाक तें पावज आसलें क्रिस्तांव बंदी अंडरग्राउंड आसल्या क्रिस्तांवांक तांकां पवित केलें. When they read out this letter in their meetings, you know, all the Christians who were in underground, they all came out in public proclaiming a resurrection of Jesus Christ in public. आनी ह्या क्रिस्तांव सोल्जरान तें पत्र ताणें बरयल्लें बिशप इग्नेशियसान तें व्हरून तांकां अंडरग्राउंड वाचताना तांच्या मिटिंगा वेळार एकच्चाणें तांचे थंय देवाची सकत इतली बरली की बियन आसतना ते सकट भायर आयले गांवांत रस्त्यार बिदींनी आनी तांणी परगट करूंक सुरू केलें जेजू क्रिस्त जिवंत जाला ताचे आमी जिवंत साक्षी म्हणून. Following days witnessed the most brutal, most cruel persecution of Christians by Emperor Trajan. हे घडीत घडल्या तक्षणा वयतलो क्रोधान भरलो की चक्रवर्ती ताणें आणकी त्या क्रिस्तांव परजेक लोकांक तांच्या भावार्था खातीर कश्टांक दगदोंक आणकी चड क्रूरता दाखयली. Lakhs and lakhs of Christians were brutally murdered by the soldiers of King Trajan for proclaiming Jesus as their Lord and Jesus is risen and Jesus is alive. या आतांच्या टर्कींत कितें जें कितें आमी पळयता टर्की गांवांत त्या काळाच्या क्रिस्तांवांक ताणें इतल्या क्रूरपणान लाखांच्या लाख कॅथोलिक क्रिस्तांवांक इतल्या हिंसा दिवन लागड काडलें आनी तांकां मार्तिराचें मरण मेळ्ळें. Referring to this persecution, Pope Benedict XVI says it was the Pentecost by the blood. आनी पापा बेनेडिक्ट 16वो ह्या गणिता विशांत एक शिकोवन दिवन वा बरपान म्हणटा हे जावन असलें क्रिस्ताच्या आनी मार्तिरांच्या रक्ताचें नवें पेंटेकॉस्ट त्या लोकांच्या मदें त्या दिसा घडलें म्हणून. Why दगदोणी पळोवन. Why I said this? कित्याक ताणें अशें म्हणलें? Because only one reason, my dear brothers and sisters in Jesus, each one of us, without any excuse, without any fail, is called, appointed, anointed, duty bound to proclaim the glory of the living Jesus Christ today. आनी कित्याक पापा बेनेडिक्ट 16व्यान अशी म्हणली उतरां तितल्या दोगदोणेमध्ये तांचो सॅक्रिफायस तांणी भेटयल्लो आनी ते जावन तांच्या रक्ताचे पेंटेकॉस्ट कित्याक म्हळ्यार आमकां बावतीन घेतल्यांक शुभ वार्ता प्रसार जाल्यांक आमकां कायद्या काल एक जबाबदारी आसा आमचे पासून जियोंक न्हय हेरांच्या साल्वासां पासून केदोडलें साल्वासांव देवान सस्नाच्या जिविताचें फातकाच्या बक्षणाचें आमच्या अधीन केलां तें आमी हेरांक पावोवंक आसा ह्या पासून कितेंय कोसूंक आमी कितेंय त्याग करूंक आमी तयार आसूंक जाय कॅथोलिक क्रिस्तांवांनी. India, which has got 160 crores of people, 29 states, almost 914 tribes and kulams, they need it. आमच्या भारत राष्ट्राच्या या इतल्या महान लोकांक विविध संस्कृतींच्या राज्यांच्या लोकांक आज क्रिस्ताची ओळख भोव गरज आसा. Almost 900 languages all over India. People belonging to those languages need to know Jesus as the Redeemer of humankind. सुमार 900 विविध भासांचे राष्ट्र जावन आसा भारत राष्ट्र ह्या लोकांक अजून देवाची ओळख क्रिस्ताची ओळख जायत्यांक ना देखून आमची जबाबदारी आसा तांकां ती कळीत करची. The biggest sin, the worst sin, the cruel most sin against the Holy Spirit is our passivism, keeping ourselves in our own comfortable zone,
keeping myself safe and secure. आणि देखून भाऊ बहिणीनो, पवित्र आत्म्या विरुद्ध आम्ही करचे एक महाफाताक सगळ्या कॅथोलिकांनी जावन आसा, आमकां वेळलो भावार्थ आणि हे पवित्र साल्वासांव आमचे इतल्याक दवरचे वा लूज जिणी जिवची हे हेरांक दिन अशें वा दिवंक प्रयत्न करतल्यांक आडावचें आसा महाफाताक. We are duty bound to proclaim in and through our lives that Jesus is alive, Jesus is active, Jesus is the only redeemer for my life. आमच्या लोकांन आळसायेन वा विलासी जीवनान जर तर हे दवरले सल्वसांची जबाबदारी आमी जियेना वा करिना, देवा मुखार तांच्या नासाक देव आमकां गुन्यांवकार करतलो. We know the history of Istanbul, history of Turkey. All the seven churches referred in the book of Revelation. Saint John, who was in exile in the island of Patmos, looking at the seven churches on the shore of sea, Antioch and surrounding area, wrote down the revelation, the vision given to him, wrote down why for these seven churches, that they may repair themselves to proclaim Jesus as their master and Lord. उगडापणचो ग्रंथ बरयतना फातमोस कुद्र्यार कश्टांच्या परिस्थितींत वा फातोरतासून कितें ताका घाल्लें 74 वर्सांच्या प्रायर थंयसर तो देवाचें उगडापणां घेता आनी बरयता उगडापणचो ग्रंथ आनी त्या बंदीत असल्या क्रिस्तावांक तो बरयता देवाच्या संगती विशान आनी फाताक रोडून जिणी बदलून नव्या उर्बेक फाटी येवंक तो उलो दिता, दमून सांगता तुमची जबाबदारी जाणा जाया. Your response to the Holy Spirit is in three ways. आमची पवित्र आत्म्याक आमचे प्रतिक्रिया 3 वाटांनी. 1. Establish yourself receiving the blessings and graces through the sacraments. पयले सोतेर पवित्र सभेंत आमकां आसा सक्रमेंट, त्या सक्रमेंटांत हांव जिविताच्यो जोरी निरंतरी देव वाळयता भावार्थ्यांतय त्यो आमचे कन घेवन आमी सदांच जिवाळ आसूंक जाय. 2. Be rooted in the word of God. दुसरें जावन आसा देवाच्या उतरांत आमी गुंड रोंबोन आसूंक जाय. 3. Live according to the word of God. तिसरें देवाचें उतर आयकल्यार मात्र पावना, त्या प्रमाणे जिवचे लोक आमी जावंक जाय. इन तीनों बातों के द्वारा आपके जीवन में प्रदान किए गए आत्मा अभिषेक के प्रति कार्यरुक्त कर्मबद्ध बने रहना मेरी आपकी हमारी जिम्मेदारी है. जर तर आमी या 3 देवान दाखवल्या या 3 वाटां मुखांतर सक्रमेंत देवाच्या उतराचो नियाळ आनी अध्यायन त्या उतरा प्रमाणे जिवचें ह्या मुखार जियेल्ल्या वरवीं आमची जिणी आमी सुफळ करीत आनी आमी फळां बरीत फांट्यां बरी आमी जियोंक जाता. हालेलुया, हालेलुया. दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया. हे मेरे ईश्वर, मुझ पर दया कीजिए. Oh Lord Jesus, have mercy on me, enable me, strengthen me, empower me, illuminate me, that I may proclaim your mercy and love, your forgiveness, your glory. Enable me, Lord, to be living witnesses of your love. Hallelujah. 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 I tell you a simple example. एक दाखलो हांव तुमकां दिता. एग्जाम्पल नहीं है, एक घटना है. एक गडीत जावन आसा. मेरा एक दोस्त था, एक केविन पीटर. पाद्रा पासो एक इश्ट आसलो. वो उड़ीसा में वचन की प्रचार कार्य में लगे रहते थे. ओरिसांत देवाचें अवतार प्रगट जाता. वो मल्लू था, मल्लू भाई. मलयाली. केरला सो जावन. और उसके his wife is Ruchi and two children. The whole family was there in Orissa proclaiming the word of God in interior villages. तो काजारी मनीस पत्नीने संगी भुरगीं संगी देवाचें अवतार प्रगट करना सुरू व्यक्ती. Almost 7 years back, when there was a riot, during those days, one day evening, a group of people marched unto his house and they all got inside the house.
and pulled him out of the house and brought him out unto the courtyard. एक फावटी दोगदोणी थंयसर उठली हांचे विरोधू क्रिस्तांव विरोधू आनी व्हडलें गँग थंयसर गेले दुष्कर्मीचे आनी ह्या मनशाक धरून तांणी भायर ओडून हाडलो. They asked him, हम एक नारा लगाएंगे, तुम उस नारे को दोहराओगे. We will say a mantra and you will repeat that mantra. ते म्हणा लागले आमी एक मंत्र सांगतले, भजन सांगतले, ते मंत्र तुवें पुनरावर्तन करी जाय. They were carrying batons, weapons, kodali, all these weapons and utensils for destroying the house and killing the people. हे मनीस हातांत तांच्या विविध आयुधां घेवन तलवारी दांडे घेवन परत आयिल्ले. They said their mantra. तांणी तांचे मंत्रा कितें सुरू केलें. As a reply to their mantra, Kevin said, Jai Yeshu ki. आनी ते म्हणून आसतनासताना व्हडल्यान जेजूक स्तुती जावं म्हणून प्रेज द लॉर्ड म्हणा लागलो. They became furious. They again said their nara. He said reply, Jai Yeshu ki. अशेंत म्हूण दर्शन केलें. A simple common layman. सादो मनीस तो. 2-3 times they repeated. He was not ready to proclaim. 2-3 फावटी तांणी म्हणून सांगल्यारी तो तयार नासलो. They started beating him down. Then he replied, why should you torture me? I am faithful to my God. Let me allow me to proclaim the name of my God. You are free to proclaim the name of your faith. Why should you destroy me? Why should you torture me? तो म्हणा लागलो तुम्ही म्हाका कितें दग दितात, कशें तुमी तुमच्या देवाचें नांव परगट करतात, ताका पुजा करतात, मागणें करतात, म्हज्या देवाक हांवें परगट करूंक, आराधन करूंक, परगट करूंक म्हाका अनुमती दिया, सोडया. They said, if you want to live, say what we say. तुका जियोंक जाय जाल्यार आमी सांगलें सांग. But next time again he said, Jai Yeshu ki. All of a sudden somebody came forward and just chopped his one hand off. आनी परतून ताणें जेजू क्रिस्ताक महिमा जावन व्हडल्यान म्हणटना तलवारीन एकल्यान येवन तसो हातच कातून उडयलो. Started profusely bleeding because one side is gone, cut off. Just like tap is open, blood was he was profusely bleeding, and catching hold of this side, he cried out to his wife, Ruchi, take the children, run away, take the children and run away. She was not ready to run away. He went on crying to her, please save our children, Lord will protect me, the Lord will protect you, you go out of house, the Lord will protect you and the Lord will protect me, you don't worry about me, you go, run. ह्या दुखीमध्ये तो रागात वळून असताना बायलेक सांगा लागलो तांच्या केरळाच्या भाशेन मलयाळी भाशेन भुरग्यांक हाणगे आनी तूंय हांगातान वच तुमच्या जिवाक कापय आसा. पूण ती वचूंक तयार नासली. ताणें सांगल्यारी थंयच रावली आनी त्या वेळार परतून तो परत लागलो, तुमच्या जिवाक कापय आसा, देखून तुमी हांगातान पळोवया. By the time another one came and chopped off his other hand. आनी एकलो आयलो त्या वेळार गँगांतलो तलवारीन आनी एक हात ताणें कातरून उडयलो. After the second day, this Ruchi with her both children, they came out from the forest area. They came out looking for their house, burned house. On the courtyard, the dogs were eating up the beheaded body of Kevin. दुसऱ्या दिसा ताची पतीन भुरग्यां सवय रानांत तावन सो कास आयली कोंडिनांतले पळोवन त्या वेळार कितें पळयता तांचें सगळें घर उलपावन धरणी सामा केलें दुश्कर्मिनी गँगान आनी पेटे येवन सुणी येवन तिच्या घोवाची गोमटी कातलेली कूड अर्दी आसली थंयसर सुणी येवन खाताली. यीशु के नाम बोलने के कारण, यीशु नाम की घोषणा करने के मात्र उसी के कारण अपने जीवन को कुर्बान बलि अर्पित किए एक साधारण मनुष्य. जेजू क्रिस्ताचेर बावाट दवरल्या खातीर, जेजू क्रिस्ताक देव आनी सोमी म्हणून आराधन ताका परगट केल्ल्या खातीर ह्या भावान ताच्या जिवाचो सॅक्रिफायस ह्या भारताच्या भुंयचेर ओरिसांत भेटयिल्लो. Now almost 7-8 years are getting over. 7-8 वर्सां जालीं. She did not leave the place. ती पतीन आनी भुरगीं थंयच आसात. Even after the brutal killing of Kevin, she did not leave the place. She said, my husband died here. He was killed here just for one purpose.
why the name of my God is existing here. And that's why my husband was killed. One reason, the name of my God is existing here. Should I run away? ती पत्नी दैरान म्हणा लागली, म्हज्या घोवान क्रिस्ताचे नाव विश्वासून ताची सेवा करना मी ताका परगट केल्ल्या खातीर हांगा बलिदान जालां आनी ताचे रगत हांगा पडलां आनी देवाचें नांव महिमे बरीत जालां. तो मारतीर जाला कित्याक हांवें हो गांव सोन दवाजे कित्याक क्रिस्ताचें जीवन जेजूचें नांव देवाचें नांव हांगा जियेता देखून आमी हांगाच रावतले. हांव When Peter was alive, there were almost 120 people were gathering for monthly prayer during the prayer group sessions. पीटर थंयसर जिवंत आसतना ताची सेवा दितना एक 100 आनी 20 जाणां मागण्या जमातीक थंय सांगता येतलीं. But now for every month for the prayer meeting, how many people do gather over there? Do you know that? आतां 7 वर्सां उपरांत त्या मागण्या जमातीक ताची पत्नी आनी भुरगीं सोलोनच्या मागण्या जमातीक कितलो लोक येता तुमी अंदाज करूंक शकतात? Near about 2,000 people gather there even. 2000 लोक हर एक हप्त्यांत देवाचें आराधन करूंक देवाचें उतार आयकूंक येतात. Every first Sunday evening, when there were only 120 people, now at that spot, even today, on every first Sunday, more than 2,000 people gather over. They don't know about Jesus, but they don't know about the Bible. They don't know about the laws of God. They don't know about the commandments, but they know one thing: Jesus नामक एक व्यक्ति जीवित है. Jesus नामक एक व्यक्ति जीवित है और उसके नाम में अपने जीवन भी कुर्बान देने के लिए लोग तैयार हैं. इतना शक्तिशाली है यीशु. हर एक महिन्याच्या पहिल्या आयतारा 120 लोक जमतलो. आतां सुमार 2060 लोक शिकापनातलो बरापनातलो लोक देवाचें उतार आयकूंक जेजूचें एकल्याचें नांव मात उसारूंक त्या नांवाक आराधन करूंक ताचें उतार आयकूंक 2000 लोक 60 लोक येता. कित्याक ह्या भावान तसो जीव सॅक्रिफायस करून देवाक भेटयलो ह्याच नांवा खातीर. प्रेज द लॉर्ड. Who is leading the prayer group? Ruji is leading the prayer group. आनी ह्या पिटराची पत्नीन त्या भुरग्यांची आवय ती विधव स्त्री हे मागण्या जमात सोलोन व्हरता. I visited them. I too asked her, why don't you go? Why don't you go back? She said no. पाद्र्याप थंय शिकोवन दिवंक गेल्लो तें पळोवंक गेल्लो तो सुवात आनी पत्नीक तेणें विचारलें पाद्र्यापान कित्याक तुज्या गांवाक केरळाक वचना? ना फादर हांव हांगाच रावतलीं. He was my friend and I am quite happy about his death. आनी थंय रावोंक आनी भुरग्यां सांगता कितें पतीन सुरू केल्लें काम आसा सुवार्थेचें म्हूण दर्शूंक म्हाका संतोश भोगता. ऐसा मत सोचना कोई मर गया उसके प्रति मुझे खुशी है. ऐसा नहीं. I'm happy about his death in the sense his death gave birth to thousands and thousands of new people who came forward to experience the power of Jesus. तिच्या उतरांचो इतल्या पत्नीन सांगच्या दृढ उतरांचो एक अर्थ अशें करी येता आमी आपणाच्या गोवाच्या बलिदाना वरवीं 2000 लोक जल्मालो भावार्थ थंय क्रिस्ताक. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I used to think if I were in his position, sometimes I would have changed myself just to save myself, and after that I can easily justify, that time the primary duty is to save my life, so I had to change what I have to say, so I just obeyed them. I could have justified. I was thinking, but being a common faithful, a common believer, a common normal follower of Jesus, he never compromised his faith. Praise the Lord. हो भाव पाद्रा म्हणटा जर तर हांव ताच्या पिटराच्या जाग्यार आसलो हांव कितें करता आसलो त्या वेळार राजी जाता आसलो संदर्भाक आनी उपरांत पाटी येवन कलेमीन एक निबृत आसलो आनी म्हाकाच बचाव करतलो. पूण एक लायक जावन एक कुटुंबाचो मनीस जावन सादो दुसऱ्या गांवचो मनीस जावन ताणें कितें केलें दैरान आपणाच्या जिवाक कितेंच गणने करनासतना बायल भुरगीं आसले त्या विशयान चिंतिनासतना भावार्थाक साक्ष दिली. पळापळ घेवच्या बदलाक भावार्थ सांडच्या बदलाक बरोवंक तो तयार जालो आनी अशें एक लायक
कुटुंबाचो सादो मनीस जावन ताणें बावडता साक्ष दिली. Hallelujah. 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 So my dear brothers and sisters in Jesus, today, the Lord is anointing us. The Lord is enveloping us. The Lord is filling us with His power so that we may become energetic, dynamic, creative persons of Jesus Christ here in this world. मगच्या मंगळूर भाऊ बहिणीनो, क्रिस्त जेजू आज या पेंतकस्त दिसा आमच्या बावडती जल्मा दिसा नव्यान आमकां सक्तीन भरता, नव्या जाणवान भरता, नव्या हुरूपान भरता, उत्तेजनीर प्रोत्साह दिवन सांगता आमी आमच्या बावडताक ह्या गांवान आनी खंयसर सोम्यान आमकां आपणला थंय ताची साक्षी जाय. The Holy Spirit deposited within you at the time of holy baptism, and the Holy Spirit confirmed in you at the time of confirmation, and the Holy Spirit which became dormant because of the deeds of flesh is now today is being revived, renovated, reactivated, revived today by the indwelling of the Holy Spirit today. बावतिस्माच्या पवित्रनाच्या सक्रामेंतान बावडताचे ग्रेस्त काय देवान आमचे भितर घाली. पवित्र आत्म्या वरवीं क्रिस्मसच्या सक्रामेंतान ताका बोळ दिलें आनी पोशीत केलें. कुंभारच्या सक्रामेंतान आमकां बळवंत केलें आनी देवाच्या उतरान आमकां पोशीत केलें. पूण वाटेर आमच्या कुडीच्या रक्तमासाच्या ओंदवण्या संवसारी आशे निमती आमी गोबोर मांडिल्ल्या इंगळ्या बरी जाल्या. पूण आज तें खॅंड बावडताचें पवित्र आत्म्याचें विश्वासीपणाचें नव्यान जळोवंक आमकां सोमी उलो दिता आनी कॅंडाक लागलो गोबोर आमी फुकोवन पयस उडय जाय. कॅंड तें जळाशें करी जाय आनी क्रिस्ताच्यो नवे साक्षी फातका निमती नासांच्या ह्या भारतांत आमी नवे साक्षी जायचे म्हणून उलो दिता. प्रेज द लॉर्ड. Romans 5:5. रोमाग्रांक बरयल्लें पत्र 5:25. And hope does not disappoint, because the love of God has been poured out into our hearts through the Holy Spirit that He has given to us. असलो भरोसो आमकां निराशे करिना की त्या पवित्र आत्म्या वरवीं देवान आपलो मोग आमच्या काळजांत धाराळ मापान वतला म्हणटा सांग पावलो. So the Spirit within us gets in touch with the anointing power of Jesus. आमचे भितर गेल्लो पवित्र आत्मो तो देवाचो आत्मो देखून देवाच्या आत्म्या समें संपर्क करता. देवातावन आमच्या आत्म्यांक निरंतरी कृपा मोग वाळोवन हाडटा. You begin to experience a new energy. आमचे भितर एक नवी सकत वाळिल्ली आमच्या अनुभवाक येता. A new power. नवी सकत. New inspiration. नवे प्रेरणा. Enthusiasm. नवे एक उत्तेजन. Simplicity. सादेपण. Firmness in faith. आमच्या भावर्थांत थिरासण. New convictions. नवे दृढता विश्वासांत. New word of God. नवी बुद्धवंतकाय देवाच्या संगती. A sense of new love. नव्या रितीन एकामेकाचो sense of forgiveness. आणि बक्षण्याचे एक मनोभाव. Hallelujah. 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 Now, there are 3 signs which we should recognize. 3 signs to recognize that the Holy Spirit is speaking to you. आमी पवित्र आत्मो आमचे लागीं उलयता म्हण 3 रुपांनी आमकां समजूं येता. आमी 1. पयलें how to know the Spirit of God is speaking to you. कशें आमी समजोवचें देवाचो पवित्र आत्मा आमचे लागीं उलयता. 1. Every dialogue, every conversation, every inspiration given to you gets confirmed by persons, incidents or situations. देवान आमकां दिल्ली प्रेरणा वा आमकां उगडा पेकिल्लो ताची योजना वा संगती देव मनशा मुखांतर तुज्या जिणेन घडच्या गणिता मुखांतर स्थिर करता वा कन्फर्म करता. ईश्वर आपसे बातें की, पवित्र आत्मा अगर आपसे बात कर रहे हैं, उन बातों को जरूर एक व्यक्ति के द्वारा, एक अनुभव के द्वारा, एक परिस्थिति के द्वारा या एक घटना के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा. देवान आपली खुशी योजन तुझ्या जिणेक प्लॅन मुखले मॅट वा डायरेक्शन दिल्लें तें
कळी थीर करच्या खातीर मनशा मुखान ताच्या उतरा मुखान गणिता मुखान संदर्भा मुखान तुका थीर करता ते देवातान आयला म्हणून. सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से. सामुएलचो ग्रंथ आमी वाचता पयलो ग्रंथ. Samuel, first time God called him Samuel. He woke up, ran to Eli. Did you call me? Eli said, no, go and sleep. Second time, Samuel. Ran up to Eli. Did you call me? No, son, I did not call you. Go back, sleep. Third time, Samuel. Ran up to Eli again. Did you call me? Eli said, no. Then, third time, then Eli sensed, oh, it's not I. The Lord is calling him. And he confirms, son, the Lord is calling you. And next time, when the Lord is calling you, give the reply, here am I, your servant, listening, speak, O Lord. सामुएलचो पयलो ग्रंथ 3 अध्याय पळयता. आपले सामुएल धाकटो भुरगो अजून ताका देवाचो अनुभव नातलो, पूण तो देवाळांत एली म्हणल्यार प्रायस्त याजक सांगता तो वळचे आसलो आनी न्हिदल्या वेळार ताका आयकता ताळो सामुएल म्हणून. पूण ताका कळी जाणा कोण आपणाक आपयता म्हणून तो वगत लिखता. दुसरे फावटी ताका देवाचो ताळो आयकता आनी ताका घुसपोट गोंदळता. ताका कितें करचें समजना. तो एली म्हणल्यार त्या मालगडे याजकाला की प्रायस्त याजकाला की वेता तुवें म्हाका आपयलें गी म्हणटा. ना हांवें आपोवना वचून न्हिदे सोपान कोण ना म्हण. तिसरे फावटी तोच ताळो आयकता सामुएल म्हणून. आनी त्या वेळार तो परतून वेतान सांगता परतून तुवें आपयलें गी म्हाका. एली कळटा आपले देवाचें कितें निर्मोणें आसा देखून तो म्हणटा तो सांगता हें देवाचें निर्मोणें आनी देखून तुका जर तर परतून तुजें नांव आयकल्लें आपयलें आयकत जाल्यार तूं सांग आपले सर्वेस्परा हांगा आसा उलय सर्वेस्परा आयकता तुजो साकर म्हूण जाप दी म्हणून ताका सांगलें. Even today in the same way, the Lord is calling you and me in different occasions, but I'm not able to recognize his voice. I'm not able to get it identified. देवाचो ताळो भाव भयणीनो अजून मनशाक आयकते आसा आपयते आसा पूण पारखुची सकत आमकां जाय थोडे फावटी पारखूंक कळना देखून हेरां मुखांत्र गणिता मुखांत्र सन्निवेशा मुखान ताच्या उतरां मुखांत्र देव परतून आमकां तो थीर करता. देव आमसोर करना आमकां सोंसणीकायेन तो आयकूंक आमकां जारी करूंक वा आमी स्पंदन करूंक कुमक करता. Let me tell you something about me. It's not about me, about call. My mother used to take us to the church when she's there for Holy Mass. So whenever she takes us, she used to tell us, always joining our hands, she used to tell us, hey, look, Jesus is there. Look, Jesus is there. So that is something rooted in our heart. Whenever we just happen to pass through a church, in front of the church, this sounds in the, look, Jesus is there. So slowly that got rooted in us. So when I became a boy, I started ministering with the priests and as altar servers. Whenever I used to participate in the Holy Mass, somebody sitting on the altar, when the priest prepares the holy body and blood of Jesus, someone, I used to hear in my ear, someone sitting on the altar, holy altar, calls me, come, take this. You come here and take this. This was there for many years in my ear. Whenever I participate, you come, take this. Come and take. Who says? I don't know. And showing what? I don't know. You come. Somebody sitting on the altar used to come.
you come and take this, you come and take this. For 3-4 years, I used to hear this I used to hear it that echoing in my ears. भाऊ भयणीनो, पदरा म्हणटा आपल्या जिणेची काणी. आपण ल्हान भुरगो आसतना आवय आमकां भुरग्यांक तिचे सांगता ही गरजेक व्हरताली ती मिसाक वेताना आनी आमी तेणें पळोवन वा रडल्या वेळार पळय जेजू थंय आसा थंय पळय थंय पण आल्तारीक दाखयताली पाद्रापाक दाखयताली आनी अशें हांव वाडून येतना भुरगो जावन प्रायमरी स्कूलांत आसतना हर एक दीस मिसाक गेल्ल्या वेळार कुमगार पाद्र्याप दितना वा कॉन्सेक्रार करतना म्हाका एक ताळो आयकतलो तूं हांगा ये आनी म्हाका पळयलें बरी जातालें थंयसर आल्तारीर वा सक्रामेंतांत कोण गी बसले बरी म्हाका दिसतालें आनी म्हाका आपोवन तूं हांगा ये आनी काण घे हें तूं काण घे म्हूण आपयल्लो अनुभव वा म्हज्या काळजांत वा तकलेंत हांवें भोगला. I shared this with one junior priest at that time in the church. He said, okay, so without any fail, every day you should come and minister, assist for the Holy Mass. That was the command. आनी ह्यो अनुभव एका काजीतोर पदरापणी त्याच्या फेरगजीच्या पदरापान सांगलेला भुरगो आसतना तो म्हणा लागलो तशें जाल्यार तूं हर एक दीस मिसाक येचे आल्तार भुरगो जावन हांगा मीस पेटयतना पदरापाक उमो करीचे. But it did not get stopped. No, I used to hear it echoing in many years even after that. पूण हें आयकोनचें रावोंक ना मुंदरसून गेलें वचू ताळो. I told my mother, but she also did not give any reply. But we have our grandfather's brother, Father Sebastian Karamvely Senior. He was an official exorcist of the undivided diocese of Changanacheri. She was official exorcist. So we were so afraid to talk with him directly. But I had a desire to ask him, but उतना हिम्मत नहीं था, not so ready. So I told mother. So mother, when this father came home, mother said, he has got to say something to Achan. Then he called me. Then I said, this is the thing. I used to hear somebody calling me, come and take this, come and take this. He just spent 1 minute in prayer. I had already a desire to become a priest. I had already, from the beginning of my memory, I had a desire. Then he confirmed it. He said, you have a call to become a priest and you should grow in that desire. पदराप आपल्या आवय लागीं हें घडीत व्हरून गेल्ल्या वेळार तिका समजना कितें घडटा गी म्हणून आनी ताचे उपरांत पदराप म्हणटा तांच्या आबाचो भाव एकलो पदराप आनी तो एक्झॉर्सिझम करचो जावन आसा त्या दीस इन केरळांत ताका तो रेफर करूंक चिंतनासलो पूण ताका पळयतना ताचे ताचे लागीं वचोंक ताका बेन दिसतालें अशें पदराप एक दीस तांच्या घरा आयलो आपल्या पदरापाच्या आबाचो भाव पदराप गंभीर स्वभावचो तो घरा आयिल्ल्या वेळार आवय कडेन सांगलें म्हाका त्या पदराप कडेन उलोवंक अवकाश कर दी आनी घडीत ताका सांगूं ताचो अर्थ कितें विचारूंक आनी आवयन पदरापा कडेन विचारल्या वेळार जायत पण पदरापान ह्या आमच्या ह्या पदरापाक आपयल्ल्यान भुरग्याक आपयलें आनी सांगिल्ल्या वेळार थोडो वेळ मागणें करतना सांगलें वय तुका एक देवाचें व्हरतें आपोवणें आसा तुवें एक याजक जावंक आसा आनी त्या देखून सोम्यान हें तुका कळीत केलां. I stopped hearing that voice on 24th June 1986. त्या अनुभव उपरांत त्या पदरापडे उलयल्या उपरांत हो आवाज आयकोनसो 1964 is it? The day I stopped hearing that voice echoing many here. ताचे उपरांत तो ताळो आयकोनसो रावलो. On 24th June 1986, on the day I joined the seminary. सेमिनारीक जॉइन जाल्ल्या त्या दिसा तावन पदरापान हो ताळो आयकोनसो रावलो. Until today I have not heard that voice again. Come and take this, come and take this. All I used to tell in my mind, okay, I'm coming and taking it every day. आज मुसत असलो ताळो परतून आपण आयकोना पूण आपल्या मोतीन तो उडास आसा देखून हर एक दिसा म्हणटा सोम्या खंडीत हांव येता. And you know, 7 years after my elder brother resigned from the job and joined the seminary. आनी पदरापाचो भाव ह्या भावाचें आपोवणें पळयल्या उपरांत तोय आपलें व्हडलें काम आसलें कामाक राजिनाम दिवन रिजायन करून एक याजक जावंक सेमिनरीक भरती जालो. And again 4 more years after
my youngest brother completed his studies and joined the seminary. आणि एक 4 वर्सां उपरांत तिसरो भाव ह्या कुटुंबांतलो पाद्र्यापाची आमचे आपोवणे पळोवन भाग्यवंत पळोवन ताची शिकाप जाल्ली सेमिनरीक भरती जावलो याजक जावन. We are 8 children, 7 brothers and 1 sister. 5th, 6th, 8th numbers are priests. 8 जाणां भुरगीं, 7 चेरके, 1 लेमा चेडू आनी तांतले 1 जण पाद्र्या. Hallelujah. 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 So if God speaks to you, it will be confirmed. It will be confirmed. Sure. Open your heart. Open your mind. It will be confirmed. Maybe by a person. Maybe a priest. Maybe your family member. Maybe someone in spiritual communion. Maybe by an incident. Maybe by an anointing. Maybe by an experience. देखून भाऊ भयणीनो, आज जर तर तुमकां देवाचो ताळो हे परी आयकोंक लागता, तसो तिरस्कार करनाकात, सप्रेस करनाका सो ताळो, आनी तो ताळो देव परतून परतून आयकसो करता, ते प्रेरण परतून परतून येशें करता, परतून परतून सन्निवेश आसा, त्या ताळ्याच्या स्पंदन करून त्या ताळ्याक देवाची खुशी कितें जाण जावन ताच्या योजनान आमी येवंक जाय, आमचे पासत, कुटुंबा पासत, भुरग्यां पासत. A lady of 28 years came to me and said, Father, I'm going to get separated from my husband. 28 वर्सांची काजारी स्त्री पद्रपाला घेऊन म्हणाली, पद्रपा म्हज्या गोवातान विच्छेदन जावंक हांव कुशी व्हरतां. What happened to you? I asked her. She said, कितें जालें तुका? Father, these many years are over, almost 5-6 years over after my marriage. Not even a single day I could sleep peacefully. 100 वर्सां जालीं आमी काज जावन पद्रपा, एक दीस पर्यंत समाधानेन आमी न्हिदोंक गेल्ले ना. A brutal form of domestic violence against her. आपल्या पत्नीक तिचो घोव इतल्या क्रूर रितीन हिंसा दितलो. Torturing her physically, mentally, emotionally, even among the family members. हर एका रितीन तिका आनी तिच्या कुटुंबाक इन्सल्ट करून हर एक रितीन मानसीक आनी दैहिक हिंसा तो तिचो घोव दितलो. Husband is an extremely alcoholic drug addict. आनी तो एक बेबदो आनी मादक द्रव्यांचो गुलाम जावन आसलो. He gets almost 80,000 salary a month. एका म्हयन्याक 80,000 रुपये, 80,000 rupees सांबाळ मेळटलो ताका. But this girl is taking tuition for children, and with that fees money she is running the house. पूण आपल्या बायलेक सांबाळ दिनांतल्या वरी उपाशी घालतलो, कश्टितलो, पयशे वगडायतलो, ट्युशन दिवन आपणाचे आनी आपणाच्या भुरग्यांच्यो गरजो ती सुदारसितली. Father, totally broken, totally gone, not even a single day. Why should I live? Why should I live? So I am planning to get separated from him. I don't want him. काळीज मौन आनी कूड सगळें बेसन जाल्लें घेवन पाद्र्यापाला घेवन म्हणाली, बिलकुल म्हाका ताचे रागी ताचे सांगता मुंदरसूंक साधना, हांवें निर्धार केला, हांवें विच्छेदन जावंक. I told her, I respect your decision. I respect your decision. But one question, did you search for all the options before taking a decision? पाद्र्यापानी विचारलें, तुजी स्थितीगती म्हाका समजता, सन्निवेश समजता, पूण तुवें दुसरें एक वाट आसा म्हण तुका सोदून काडल्या एक. She said yes. I asked her, did you pray? Did you pray ardently for your safety, for your dignity? Did you pray for your safety? तुवें तुजेच पासत ताचे पासत काळजान तावन देवा लागीं, जेजू लागीं Did मागलां. you pray for your husband? तुज्या घोवा खातीर मागलां. Did you pray for his job, his salary? ताच्या सांबाळा खातीर, कामा खातीर मागलां. Did you pray for his weaknesses? ताच्या अस्कतकांतल्यान सुटका दिवंक मागलां. Did you pray for his addictions? ताका सुटका मेळच्या पासत मागलां. How can I do that, Father? How can I do? I'm not getting 1 hour free time at home. I'm not even getting 1 hour free time from the torture he is inflicting on me. I'm not getting even 1 hour. Then how can I pray for him? पद्रपा कशें हांवें मागचें? कुडीन आत्म्यान आनी मानसीक रितीन इतली हांव दंडसाल्या, मागणें करूंक सयत म्हाका बोळ मेळना, आनी चिंता ह्यानंत उतरां सुटानंत कशें हांवें मागचें असल्या Then परिस्थितींत. she said something strange. She said, Father, I saw a dream yesterday. I saw a dream yesterday. He was coming to beat me down with an iron rod. But at that time, something hit his head
and he died. That's the dream. Before hitting her, something hit his head and he died on the spot. So that is the dream. आणि ती म्हणा लागली पद्रपा कालच्या दीस राती एक स्वप्न म्हाका पडलें हांव दुकान गळोवन न्हिदल्या वेळार ह्या स्वप्नांत हांवें पळयलें तो म्हाका एक लोंकडाचें सरळ घेवन म्हाका मारून जीश मारूंक मुखार येतलो त्या वेळार ताच्या तकलेचेर कितें पडून तो पडता आनी थंयच मरून वता. She was afraid because such a highly drug addict man, if at all something happens to him, she will be asked by all, no? Everybody will be questioning her. What happened? What happened? What happened? What happened? So she was afraid. So this also prompted her to get away from him. आनी तिका बेन दिसोंक लागलें इतलो सांबाळसो मनीस इतल्या हाय पोजिशन असो आनी ड्रग्स काणे असलो पियोसो मनीस असो मरत जाल्यार खंडीत जावन सकट तिच्या लागीं क्वेश्चन करूंक येतले आनी ह्या पासून तिका बेन दिसलें देखून ताच्या पयलेंच ताच्या लागीं सेपरेट जावन विच्छेदन घेवन पयसूचें म्हूण चिंतून पाद्रापा लागीं. After few minutes of prayer, I asked her, okay, you saw him dying. Okay, that need not be he himself is dying. That can be something else also. The sinfulness in him, the addiction in him also can be dying. That can be the death of the sinfulness in him, the addictions in him. That also is a possibility. पाद्रापान तिका सांगलें कुडीन तो मोरसो ना जावंक पुरो ताका आनी एक अर्थ दिवयेत ताचें तें असलें खोटेपण बेबडेपण मादक द्रव्यांचें गुलामपण ह्या सगळ्याचें देव नाश करून सोडटलो ताका नवो मनीस करतलो तशें जावंक पुरो तुज्या स्वप्नाचो अर्थ. After 1 week, one day evening, this man was beating down his wife, torturing his wife. एका हप्त्यान ओ मनीस परतून ताच्या बायलेक दंडसून आसलो कोश्टून आसलो. There was an uncut wire, electrical wire, hanging in the room. एक लायव्ह वायर त्या तांच्या कुडांत उमकाडून आसलें. The iron rod was kept just sliding on the wall. एक लोंकडाचो सरळ थंयसर लागींच आसलो. But this wire was in touch with that iron rod. आनी त्या लोंकडाच्या सरळाक लागींच ताका लागूनच म्हणले बरी लायव्ह वायर इलेक्ट्रीक वायर लागून आसलें. He took the iron rod. Sure. आनी तक्षण ताणें बायलेक मारूंक म्हणून तो लोंकडाचो सरळ धरलो ताकाच करंट लागलो. तकरीबन 10-15 मिनट बेहोश होके पड़ा रहा. करंट लग गया. तसो जीव वच गेलो. She thought gone. She called all the neighboring people, but someone came and checked. There was little bit breathing. तिने सगळ्या शेजारच्यांक आपयलें आनी गजाल सांगली थंय पळयतना थोडो स्वास ताचे थंय आणकी आसलो. They started giving him that first aid and all. They took him just to run all around. They beat him. They did everything what they could do on him. आनी सगळ्यांनी येवन ताका फर्स्ट एड दिलें हर एका रितीन ताका स्वास पाटी अशें करूंक. After these 10-15 minutes, he survived. परतून ताका जीव आयलो. In truth, something died in him. In truth, something died in him. खरी गजाल जावन आसली ताचें तें असलें खोटेपण देवान नाश केल्लें. Since, but one thing happened, his 2 fingers got completely burned. Left hand 2 fingers got completely burned. दाव्या हाताची 2 बोटां संपूर्ण हुलपण गेल्लीं. Since then, from that day till today, is almost 11 years, till today, I don't know about tomorrow, till today, he is the best husband in the world. भाऊ बहिणीनो सुमार 11 वर्सां जालीं आज पर्यंत खंयच्याच वायट सवय फाटी वचूना. बघा तो संपूर्ण बदलालो नवो मनीस जावन आसलो घरकार जावंक पावला. Something God wants to share with you even through dreams and visions, suggestions, laws and commandments God experienced in different ways. It will be substantiated by either by a person in the spiritual communion or immediate relative, or by an incident, or by an experience, or by
a God experience. आमच्या स्वप्नांत जावं पुरो न्हिदेंत वा हेर रुपांनी मनशां मुखांत घडिता मुखांत सन्निवेशा मुखांत देव आमच्या लागीं उलयता आनी आमकां कुमो करूंक येता. The second symptom to recognize God speaks to you. When God speaks to you, you feel that there is an inspiration within me. There will be peace and tranquility persisting in you, exist in you. दुसरो गुर्तू देव आमच्या लागीं उलयता म्हणून आमकां एक अनुभव देव दिता. आमचें तें एक शांतपण आनी एक दृढता असो अनुभव पवित्रत्म्या मुखान देव आमचें थंय घालता. देव म्हाका सोलून व्हरता ह्या वाटेन म्हणून. You will have a peace and tranquility, a नवीन अनुभव. एक तरह से शांतपण, एक उद्रेकपण ना वा उसांबळाई ना, खावजेणी ना वा आनी कितें ना, एक दृढता वा शांतपण आमचे भितर रास करता. त्या वाटेन देव आमकां सारक्या वाटेन सोलोवन आसा. There will not be confusion. Instead confusion, there will be communion experience with God. आनी तोवळ आमचें तें कसलें कन्फ्युजन ना, कित्याक देव नियंत्रण करतना आसा आमच्या जिणेची घडितान संगती. देखून आमकां एक दृढता आनी पाती आनी शांत स्वभावाची आसता. This is the second symptom. Read about Stephen. Even when people were throwing stones upon him, he was peace. He was at peace. He was experiencing the tranquility, looking up unto heaven. He was experiencing that communion with God, even at the point of his death. धर्मदूतांची कृत्यां 7 अध्याय आमकां सांगता सांत स्तेफना विशयांत दुश्मन ताचेर फातोर मारून ताका लागड काडूंक प्रयत्न करनासतनाच ती क्रिया चलतनाच ताच्या मुखामळाचेर देवाचो प्रकाश पंकलो. तो शांत आसुल्लो आनी कांय घडनातले बरीच आसुल्लो, कित्याक तें देव ताच्या जिणेचेर नियंत्रण कंट्रोल करनासुल्लो. And the third symptom, if God speaks to you, it will, if Holy Spirit speaks to you, inspires you, it will never be against the word of God and prayers of the church. तिसरो गुर्तू जावन आसा देव आमच्या लागीं उलयता म्हणल्याक जाणा जावन सो देवाच्या उतराक ते विरोध वेचे ना, देवाच्या पवित्र सभेच्या शिकोवणे विरोधी ते वसाना. बगर देवाच्या उतरा प्रमाणे पवित्र सभेच्या शिकोवणेच्या त्या परिधे भितरच ते आसा. तें देवाचें योजन आनी खुशी. I happened to meet a boy who was a student in Henry Baker College. When he was doing his degree studies, he happened to, I would say, he was a character. He was a pawn character in a movie. A normal Catholic boy, traditional Catholic boy. He acted as a pawn star in a movie. After that, maybe almost 1 year after, I happened to meet him. I asked him, you know, how much your activity, how much it destroyed the reputation of your parents, your family. People came to know. And how much disreputation it cost for your family, and how much you are ridiculed, how much you got disintegrated. I asked him, what was his reply? Father, my conscience said I did not find anything wrong in it, because sexuality also is given by God. That also is given by God. So I don't find anything wrong in it. He said, it is not your conscience. It is Satan within you that inspired you. एक तरणाटो पदरापाकच्या वळखीचो डिग्रींत आसतना पदरापाक मेळ्ळो आनी त्या वेळार पदरापाक खबर मेळ्ळी. थोडे तेंपा आदीं हो तरणाटो ब्लू फिल्मांत एक्ट करूंक फोन एक्टर जावन जॉयन जावन एक ब्लू मुवी भायर हाडली. आनी ताचे उपरांत पदराप ताका मेळिल्लो. ताणें पदरापान ताका विचारलें, पळया तुज्या नडत्या वरवीं तुज्या कुटुंबाची मर्यादा तुवें मार्गार घाल्याय. सगळ्या समाजेन तुमच्या वळखीची तुमकां शिपी उडयतात, तुज्या पेरंट्सांक तुज्या वडिलांक दुर्सातात. कितें तुवें केलें, कित्या आशिल्ल्या कुटुंबांत तूं आशिल्ल्या गतीक पावलो, कितें तुवें केलें? तो म्हणा लागलो पदरापा, ते प्रकार करना, कित्याक लैंगिकता देवान दिल्ली आनी तुका कांय सूख ना, देखून म्हाका बरें दिसलें हांवें केलां. पदरापान ताका सांगलें, तुजी कुशी न्हय, तुज्या काळजांत अनिस्कळपणाचो स्पिरीट ऑफ लस्ट
तुझे भितर प्रवेश जाला सैतान तुवें प्रवेशांक सोडलाय तुझे भितर. If God speaks to you, if divine Holy Spirit speaks to you, it will never be against your commitment to God. It will never be against the word of God. It will never be against your prayers of the church. जर तर देव आमच्या लागीं उलयता बिलकुल देव पवित्र सभेच्या शिकवणे विरोध आनीक तुझ्या तुवें सतमंतल्या भावार्था विरोध देवाच्या उतरा विरोध शिकवणे विरोध तें वचना. If it is against any of these, be sure it is not Holy Spirit. It is spirit of untruth, spirit of unholiness speaking to you. जर तर खंयची आमची करणी योजन हातीन घेतलें काम इश्चिन्यो वा खंयचेय आमचे योजन देवाच्या उतरा विरोध येता देवाच्या पवित्र सभेच्या शिकवणेक विरोध आसा आमी खंडीत समजत जाय देवातावन ते न्हय बगर सैतान खोटो स्पिरीट आमकां नासा करच्या खातीर त्या वाटेन आमकां प्रेरीत करीत आसा बलात्कार करीत आसा ह्या संवसाराचो स्पिरीट आमकां नासा कोण पावचो खामार आसा आमचे भितर. There are people even today, it's need not be people of college, youngsters or elders come to the schools, students, simple students beginning from class 5, 6, 7 started consuming, getting addicted to drugs in our own cities, in our own villages. भाऊ भयणीनो कॉलेज वा पोस्ट ग्रॅज्युएशन वा वडांक आमी पळय जे म्हणना आजकालच्या संवसारांत आमी जियोचे ह्याच समाजेन 5व्या क्लासींतान भुरग्यांच्या तोंडान तेंची पोस्टिंग उतरां बर्थडे पार्टीज ड्रग्स नाका जाल्ले फोन मुवीज मोबायलाचेर आनीक सोशल मिडियाचेर कितें सकट ते एक्सेस करतात हाचे निमतांची कूडत बसल्या वा देंवसराचे हातेर म्हणलें बरें जालां ह्या विशयांत आमी गंभीर चिंता करूंक आसा. 2 boys were caught by a policeman when I was in MB, and after their interrogation, that police people, they brought them to me. Father, इसे कुछ बात कीजिए, इसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, हम जितने भी बोल रहे हैं समझ नहीं रहे. I just started talking to him, और he was asking me, इसमें गलती क्या है? दोगांव तरणाट्यांक पुलिसांनी धरलें आनी तांकां ताका सामा करूंक जावना देखून पाद्रापा लागीं कावन्सिलिंगाक काडलें आनी पाद्रापान तांच्यो संगती जाणा जाल्या उपरांत ताचेर विचारलें कितें गजाल तुमची कितें अशें केलें म्हणल्यार ते म्हणटात पाद्रापा आनी तुजो कितें क्या व्हडलें गांजा पी रहे इसमें गलती क्या है? इसमें गलती क्या है? पळया गांजा तुमी खाण घेतात पाद्रापानी सतान म्हणटात काही विशेष ना तो कितें आनी व्हडलें कितें आनी अशें केल्यार खाण जाता पेदांब सवालां. I asked one of them, he said his father is full fit with it every day, every time. Yadha pida tadha suda. मागीर खबर काडटना कळलें त्या भुरग्याचो बापूयच पिवडो जावन आसा आमाली जावन आसा तातूंत ताचें जीवन जर तर रूख तसो जाल्यार फळी तशेंच आसतलें. So my dear brothers and sisters, these are the 3 symptoms we need to practice, we need to live to recognize the murmurings, the promptings, the inspirations of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Lift up your right hands to the Lord. Ask. Hallelujah. Loving Lord Jesus, let your power fall upon me, upon my dear and near ones, upon my family, upon my community, wash us from all the sinfulness, all unholiness. Hallelujah. Fill me with your power, fill me with your strength, enlighten me with the divine light. Hallelujah. Lord, have mercy on me. Shower your power upon me. As the flames of the Pentecost. Hallelujah. Every bondages be broken by the power of the fire from high. Hallelujah. Every addiction, bad habits be defeated,
diluted, diffused by your power. Oh Jesus. Lord Jesus. Oh Holy Spirit. Holy Spirit. Anoint me. Anoint me. Anoint me. Consecrate me. Consecrate me. Right now. Right now. Hallelujah. 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 Shalmiya, halmiya, halmiya, halmiya. Shaladev Lamadev, Shaladev Lamadev, Shaladev Shalamagala. Era Lama Shaladev Lamadev, Shaladev Shalamagala, Gira Lamadev. Shaladev Lamadev, Shaladev Shalamagala, Gira Lamadev, Shaladev Lamadev. Shaladev Lamadev, Shaladev Shalamagala, Gira Lamadev. Shaladev Lamadev, Shaladev Shalamagala, Gira Lamadev, Shaladev Lamadev. Shaladev Lamadev, Shaladev Shalamagala, Gira Lamadev. Shaladev Lamadev, Shaladev Shalamagala, Gira Lamadev. Hallelujah. 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 Place a sign of the cross on your forehead and on your chest. आमच्या हृदयाचेर आनी कपालाचेर कुर्सस गुर्त घालया जेजूच्या अमोलीक रक्तान. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. थक गए आप? पूरा डालेंगे? नहीं थके. आपको मुझसे कितना प्यार है, इसलिए आप मान भी नहीं रहे कि थक गए हैं, लेकिन उतना मैं भी प्यार कर रहा हूं, इसलिए मैं मान रहा हूं कि थोड़ा सा थकावट है. ठीक है क्या? हालेलुया. 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 We'll have the lunch break now. लेकिन इसके पहले I have to tell you something. We will have 2:15 before beginning the healing, anointing, adoration. We will have a small session in preparation for healing session, adoration session. And during this lunch break time, let us keep mum. Let us keep silence and pray. Pray in the inner heart. Pray to the Lord. Lord, touch me. Or touch my son. Touch my daughter. The severest pain you bear in your heart, pray for that pain. Whoever, whatever it may be, during this lunch break time. So let us not let us not engage in discussions and all things. Everybody will be there with us even after this session. Okay, now. So let us keep silence and pray in the inner heart. Lord Jesus, touch me. Just one touch is sufficient enough to turn down the whole world. So pray, ardently pray. And before healing adoration, you can deposit all your intentions in a box placed over here. You can deposit all your intentions. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. भाऊ भयणीनो, पदराप सांगता दन परोपरांत आमच्या हर एकल्याच्या जण एकल्याच्या पिडे खातीर, भलायके खातीर, कुटुंबाच्या गरजां खातीर पदराप आराधना वेळार मागतलो. आनी त्या देखून तयारी जावन आमी आतांतावन परिपूर्ण सायलेन्साचेर मौनपणान आसचें आनी आमकां तयार करचें. दुसरें, आतां 1:1.5 वर मुसर जेवणाची ब्रेक आसा आनी उपरांतले आमचे भाऊ सांगतले. पूण तुमी भायर येताना आमची मुखली कार्यक्रमां आसात जाल्ल्यान आमच्या सर्वीस टिमान बेसायबांनी आमच्या गोळी बापानी अपॉइंट सर्वीस टीम आसा. आमी सकट सांगले तातूंत. आनी हे एक तुमकां दितलें फॉर्म. तातूंत तुमचें नांव, तुमचें फोन नंबर, खंयच्या फेरगजेतान तुमी आयल्यात आनी आयचें सेशन तुमकां कशें जालें तुमी बरोवचें. प्रत्येक जण नांव आनी फोन नंबर. कित्याक मुखली मस्त कार्यक्रम आमी मांडून हाडटले हांव ह्या सुवातेर वा फेरगजेच्या दिसच्या हेर सुवात्यांनी. ताचो फायदो तुमकां जायजे. भावार्थान आमी सांगता रावचे, भावार्थान बळोवंक जायजे. भायर वेताना हें काण घेया आनी वॉलंटियर्स आसा तांकां तुमी पाटी दिवचे. ప్రైజ్ లార్డ్. దయకన్ కొన్ని ఊటోనో సనకాదు, కొన్ని ఊటోనో సనక జవాన్ ఆమె స్టార్ట్ करिना. दयकन जवान थंय स्टार्ट करनाकात. दयकन बसा. 1 मिनट अनाउन्समेंट आसा. ही फॉर्मां तुमी दयकन फिलअप करून तुमी दिया. आनी प्रत्येक सावन आज आमकां येदनपारांचे जवान आमकां स्पॉन्सर केला. प्रत्येक जावन आमी शालोम मिनिस्ट्रीज मंगळूर आनी आयचे जवान हें स्पॉन्सर केलां.
आनी तशेंच आयच्या दिसाच्या कर्सा बाबतींत तुमकां कितेंय दिवंक आसल्यार भायर वॉलंटियर्स आमचे आसात, थंय दिवन तुमी रिसिप्ट काडून घेयात आनी वडूल कोणें एमावंट दिल्ले तांची रिसिप्ट थंय करून दवरले आसा, दया करून तुमी कलेक्ट करा. आनी तशेंच जेवण हांगा 3 कावंटर आसात. हांगा लेफ्ट सायडीक 2 कावंटर आसात, रायट सायडीक 1 कावंटर आसा आनी थंयच तुमकां जेवण जाल्या उपरांत आयस्क्रीमी थंयच आसा, उदकाची वेवस्था पिवंक थंयच आसा आनी तुमकां प्लेटी दवरूंक एकच कावंटर आसा. आमच्या रायट सायडीन कॅटरिंगाच्या फाटल्या सायडीन थंय प्लेटी दवरूंक आसा. प्लेटी तुमी धुवच्यो नाकात, थंयच खाली दवरून खंय खंय दवरनाका, दया करून नितळाय सांबाळया आमी. आनी तशेंच थंय तुमी तुमचे प्लेट्स पुरा दवरच्यो. आनी आज प्रत्येक जावन आज मागया, आमच्या प्रत्येक जावन आज तुमी मागाचे आमच्या स्पॉन्सरा खातीर. केन्ना जावन शालोम मिनिस्ट्रीज मंगळुरान जायते देवाचे उतार ते परगट करनासात, जायते मिसांव करनासात, त्या शालोम मिनिस्ट्री खातीर मागोवंक उडास दवरा. आनी प्रत्येक जावन ह्या दुसरो आमकां जायतो खर्च आसा, हे सगळे आमचे ऑनलायन आतां चलती आसा. तुमकां कोणाय दनपारापल्याचें सेशन एनॉयंटींग आनी हिलींग आनी सगळें तुमकां जाय जाल्यार हे आमचे यूट्यूब चॅनलाचेर तुमी शेअर करयेत. होली स्पिरीट इंटरसेसर्स, होली स्पिरीट इंटरसेसर्स ते तुमी तुमच्या कुटुंबाक तुमी दान दिया. आनी दनपारा उपरांतलें हें सेशन हिलींग एंड डेलिव्हरन्स सेशन आसा, एनॉयंटींग सेशन आसा, हे सगळें तांणी घरांनी तांणी बसून तांणी पळोवयेत. एकूण हे यूट्यूब चॅनल तुमी आमकां मंगळुरांत जायते कडेन आमी ह्यो रेतिऱ्यो ऑनलायनीर दिती आसा. शुक्राराचे तोक्कोट कॅरेबायलांत रेतीर जाता, साज जोसफ येताना रेतिऱ्यो, हे सगळ्यो आमच्या ह्या यूट्यूब चॅनलार तुमकां परगट जाती आसात. देखून ह्या वेळार 3 कडेन तुमकां जेवणाचें कावंटर आसा. आज तुमकां दुकरा मासी आसा फेस्ताच्या लेकार. कोण सांगतालें दुकरा मास ना जाल्यार फेस्त बरें जायना हांगाय. देखून स्पॉन्सरांनी तांणी दुकरा मासी आमकां दिला. चिकनी आसा, बरें शीत सार आनी सगळें आसा. देखून दया करून तुमी आतां ते फॉर्मां कोणाची फिलअप जाल्ली ती तुमी आमकां दिवन भायर वचचेत, जेवणाक वचचेत. फॉर्मां कोणाची फिलअप जाल्यात ती मात्र उरल्यांनी फिलअप करून दिवन वसा. जाय तितलें जेवण आसा, कांय तुमकां उणें पडचें ना, जाय तितलें जेवण आसा. 1:30 तुमी पाटी येजे. 1:30 प्रेज अँड वर्शीप आमी सुरू करता. 1:30 वरार तुमी पाटी येजे आनी अर्दे वर सारकें तुमकां आसा. अर्दे वर जेवणाक पुरो म्हण बघता. तुमकां प्रत्येक जावन टॉयलेट्सांनी सगळे बाथरूम्स आयला, थंय फाटल्या सायडीन आसात, थंय तुमी वशेत. तुमचे कुडीच्यो गरजो तिरसूंक थंय वशेत. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.